हांव तुका सच सांगू आयज तशें तर इतलो तेम तूं म्हाका फोट सांगत आयला अशें न्हय ना पेन पूण आयज हांव म्हज्या काळजांतले उलयता तुजे लागीं आनी काल पासून खंयच्यान उलयतालो तर तूं म्हज्या मनांतल्या पेन आमी मोगान असल्या 4 वर्सां जालीं साक्रामेंत सोडून आमी करो पूण काजारी जिवीत आमी आंकवार आसतनाच चालला फुडाराक आमच्या मदें कितें वायट कळोन आमी दोशी जावच्या आदीं हांवें चिंतलां तुजे लागीं काजार जावन सासणाक तुका म्हज्या जिविताची राणी करूं कासा पळय पेन आमी घाटांक एकामेकांक मेळूंक लागले 4 वर्सां जालीं हे फुडाराक हांवें चिंतलां सदांच तुका म्हज्या घरांतूच मेळोंक सोना कालान तुज्या घरान येवंक तयार ना पळय विजय हांव तुका सत्य सांगू आयज सांग पेन पळय हांवें जो मोग केला तो तुजे लागीं काजार जावंक जाय म्हणून न्हय वॉट येस येस विजय पेन आर यू जोकिंग नो नॉट एट ऑल आय एम सिरियस विजय पेन 4 वर्सां जालीं आमी हो कम ऑन विजय ती तूं 4 वर्सां म्हणून कित्याक सोंसमत आहा हांव जाल्यार आमी फकत 4 मिनटां एकामेकाक मेवल्या म्हणून सोंसमत आहा दॅट्स इट मागीर तूं कितें उलयता 4 वर्सांचो मोग तूं फकत 4च मिनटां सर करता ओके ओके उणी दिसली चल 4 दीस हॅपी आतां कितें जालें उगीच कित्याक उरलो तूं पॅम हांव जाणा तूं म्हज्या अजूनय फकाणां करता कम ऑन आतां तुवें सिरियस जावप आनी सिरियसली उलय म्हजे लागीं कारण येता ती लिप इयर लिप इयरान हांव काजार जावंक सोदिना कम ऑन विजय या हांव तुजे लागीं सिरियसली उलयतां या आनी ह्या वेळार हांव तुका सोक तेच सांगता सांग पळय हांवें जो मोग केला तो तुजे लागीं काजार जावंक जाय म्हणून न्हय दॅट वॉज जस्ट टायम पास यू नो आनी सोच सांगचें म्हटल्यार हांवें काजराची आयज पासून चिंतूंक ना पॅम हांव तुजो मोग करता हो रियली चल सांगून इतलो तेम कित्याक लायलो हा अरे येतना म्हटल्यार तूं आनी कोणाय लागीं तरी काजार जातलो आसलो न्हय कम ऑन पॅम हांव जाणा तूं म्हज्या अजूनय फकाणां करता म्हणून कम ऑन बी सिरियस तशें जर आतां म्हजें फायनल डिसिजन आयक सांग तूं जाणा न्हय म्हजी मम्मी डॅडी लंडन आसात म्हणून येस फाल्यां हांवूय लंडन वेता आनी हेंच जावंक जाय म्हणून हांवें तुका हांगासर गार्डनान मेवंक आपयलेलो अजूनय फोट दिसता जाल्यार पळय पळय म्हजी टिकेट This is my ticket. See. अजूनही फोट दिसता चल दे Can I take your leave now? Bye-bye. See you after. Don't know when. Bye. सोगोडा वयांक कोत्ताय जावन मान आख्या संवसाराक फावो ताका अभिमान जायते कोश्टाणे काडून कुसब्यानातल्या सांबाळून आवय आमकां हाडटा जल्मान थोडे आवयो बगून केण्णे वखमान भुरग्यांक सांबाळटा सोसून बुकांनी तान सुकान आनी दुकान भुरगीं आसतना ल्हान आवय आमकां वेगोयता मोगान आपूर बायेची आवय तुका मेवता इश्टा बरें नोशीब आसो तूं भुरग्यां फाटल्यान आपलें जिवीत जोरोयता आपले कुडीन ताकोता सोसो कुडार तुजो शिकोन जोडीत कोत्ता आपल्या सुखाचेर घालून दिसो मायचो उगडास मनान दवरून सोदान नोमांतिका करून पुता मायचो तुजे सांबाळ करून एक गोबायल मोगान कुशाल जियेताली थोड्याच काळान जाली पाय आनी माय एकार एकठांयेर जावन 4 भुरगीं जल्मून कसलेंच किजील नासलें तांचे ताय थोड्याच काळान तूं पिडेन कोश्टवता
आरेन धरून ताचे हात आनी पांय बालची तूं पडटा दूद उदकांनी रोडटा दुनिया वसलें कोणाक निर्मिना काय ती संवसारी मौजीची आशीक बुलोवन घोवाक आनी भुरग्यांक वेताय सोडून काकूत नासलेली आवय मोदली आवय सुखी घोराबो उडयता फोडून कुडीची आशेक लागून ती फारायता एकाक वार तरणाट्याक नाडून दुसऱ्या आवयांक खालतेपण विसरली आपले आवयपण पोट जोडीत भुरग्यांचो फुडार पिसडून त्यो आवयो जायत्या तोरेच्यो आसता थोड्यांक भुरग्यांची जबाबदारी नासता भुरग्यांक जल्मा नाडून कचऱ्याच्या डोब्यान सोडून आदारलेलें पातोक पुसता ती इनोसेंट भुरगीं जायते सोंसता वसलीं जायतीं भुरगीं आश्रमांनी दिसता त्रास घेवन जिवाक आर्गां दिवन देवा मादत त्रिजा आश्रम पोसता मादत त्रिजा लोकांक सांगताली भुरग्यांची बेशिमारी नाकाय तुमी खंयचे चावयेक भुरगें पोसूंक जायना तर म्हाका दिया सांबाळटाय आमी ती मायकाय नासलेली साबार भुरगीं आयज बोल्ल्यांत पळय आश्रमांनी आवयांनी भुरग्यांक सांडली मादत त्रिजान बेगीन दोल्ली सासणाक जावन भुरग्याची मामी वसल्या जायत्या भुरग्यांक पोसता बाबड्या भुरग्यांक खबर नासता कोणती जल्मान हाडटेली मामी 어디가? 이제 얘는 가지 버려. 나가고 다니노. 아무로 그래, 아무로 다니네. 이게 이거지. कितो को चाला रे हिरो 10:30 पावणे 10 मिनिटे आहे हिरोईन गोयाला कंपनी काम आगलो किती रे बहिणी कित्याक आपल्या साथ डेकोरेशन टाइम सांगितलेस म्हणून हुई पावन गेली चल ऑफिस गोत गान आपल्या साहित्यिक मत कोण हा ऑफिस तू इकर झाली कोण एकलो मुली सेल जातोय कोण द्या सोड मोर ऑफिस द्या नु माहिती गो सोड टाइम दे ऑफिस पडवले पोचून गेली काले पोचून गेली ना रिटर्न गेली नाच झाला कोण डोळे नाच बरं रेशन काढायचे आणि जागलो एक झाली के जागलो के चाल गो ये जागलो एक झाली अगं ए बुडा एक जागलो एक जाय नाही एक जागलो एक जात आहे ती जाणतेली ती शिरोन दाखली झाल्या सारखे आहे ऐसो करना रेशन काढायला लाईन राहुल रे आम्ही हिरो रेशन काढायला त्यांना लाईन राहुल नाही असको नो त्याचा की जाता हिरोईन गव्हर्नमेंट उभो वयतालो 5 वर्स देखून गव्हर्नमेंटाचे मुसनू की मुस देखून मोसतालो पण आत की जाता 5 दिसा 5 भाशे गव्हर्नमेंट जाता पहिल्या दिसा काँग्रेस जालो दुसऱ्या दिसा बीजेपी तिसऱ्या दिसा एनसीपी मागीर एमजीपी आणि मागीर सेम गोवा पूण गोंय कोण सेम गो नाय सगळे आपल्याक सेम गोताय तर गव्हर्नमेंटची लाईन उभी आहे आम सकाळ सोराची सगळं लाईन रावतात आणि ते दाईक रावतात आणि लोक फोटो जाय बाळा माहिती मोठ पत्ता कितलो कितें रे तू किती गाशीत रे माका हांवें घालता तुका फुडें तूं म्हाका कासो तुमी घेयना अशें करून नागणी मारली वय हांव नागीन आनी तूं बरा ये कोणी सोडू लाईन हुई पावती सारखी बाजरा पावली मग लाईन अरे 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 ती लाईन बाजरा का ना बस स्टँड आता कीप सेफ डिस्टन्स ऐकला कोण तुका
बर हा सोसो दयेचो पियेचो हा तुका तरी लायनी कोण घासलो नाका तेका नाका एक काम कर मुखार आणि हाटल्या लोखणा गाड घाल कोण उलयता कोण तू लोक येरी सावकांड्रो तुगे तेकोन जाल जाल्यार तू मातशें सायडी सॉरी हांव मातशें तेकोच मरे तेका मुगे उमेद गेलो न्हू रे मनशा चोडूय उमेद बरी न्हू उमेद चकले माली न्हू 2 कोटी मान वतलो 2 कोटी तू काय उमेद हा उमेद ना हांव चेक्का मरे उमेद तुका ते सोसून राव पळय तुका थेंको जाय मातशें मातशें सायडी सर एक काम कोता सांग हांव तेका थेंकलोलो हा पळय आनी घोट थेंकोता पळय तूं म्हाका फाटल्यान बरो घोट थेंक पळय कारट म्हाका येतोले मुगेल्यासून तुका पास जातोले म्हणजे तूं होलसेलर आनी हांव रिटेलर न्हू मातशें गिराव रे आनी थंय लोक वयता धपको मारता बरो बरो लिबोर मार एश करून होस नासलोले भशेन लोक नाका सारको खोलशे रे झांडेले जास्ती म्हणतो सारखी चिली हराय गेली बरी तू पळली गे माय ना पळलो ना फरसान लोक सकल उडयले रे म्हाका म्हणजे पाय हांव तुगे पाय आनी हांव तुगे बाई सांग येऊ लागले तू भुरग्या जावन आयलो घरे हांबऱ्या हांव बरें खबरी तू बरें हा सुकलो कापटून जावले नाका मा कोण कोण रेशन कार्ड दिला तुमका तिचे गुरुई हा तो रेशन कार्ड करतो म्हणून कोणाक सायन्स कोण जायलो तो तुझ्या केरा आलीस ती स्वतः तुझे रेशन कार्ड कोण कसं बुडालो पहिला कोण आलेलो आलेलो सर आलेलो नी सांगितलं काय किती रे कित्याक काय नाचो येलो तू काय नाच्या भाषेची सकाळ सोनाय मी हा सोराचे आणि वयला तो ने विचार करे केदो येलो का म्हणून तोरात सुबे तुला कानो कोण या कुतोड हा बघा त्यांच्याशी बेली तू रेशन कार्डा केसो मागून केले अरे तुम्ही हे रेशन कार्डाचे केसो मागून केले तो रेशन कार्डाचे पेट्रोल तांदूळ गहू साखर मेळपाक कित करपाचे पहिलं तुवें ऍप्लिकेशन करूंक जाय येतोय केलो मागीर तुवें तुजी इन्कम सर्टिफिकेट हाडूंक जाय जोडटी सर्टिफिकेट हाडपाची बरें मागीर तुवें लॉटरी करूंक जाय हांव लॉटरी घेवना काना आनी लॉटरी लागना लॉटरीचे आनी लॉटरी न्हय नोटरी 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 तुम्हाला लॉटरी कार्ड म्हणून दिसलो मागीर करपाले मागीर तुवें व्हिडिओ बसोवंक जाय हांव व्हिडिओ ओडना अरे बाबा व्हिडिओ न्हय व्हिडिओ 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 म्हणून व्हिडिओ लिव्हर कडे जात न्हू मागीर तुवें मामलेदारान वचूंक जाय मामलेदार सायन करता मागीर तुवें रेशन रेडी रेशन रेडी मेट म्हळ्यार मुगे हाती फामील आमेन जेजूस पाव जातोली दुईन गाड्या मागे एक सांग कितें हे रेशन कार्डाचे तुम्ही केसा बघणार केले ना रेशन कार्डाचे तुम्ही बघणार केले ते सांग रे म्हाका हे रेशन कार्ड म्हाका हितून दीस राहिले माझ्या हितून उदी बरें काम कर हे रेशन कार्ड पर तुम्ही कोता येऊन लोकां पासोतून बोंब बरें रेशन कार्ड करपाचे पासपोर्टचे रेशन दे पासपोर्टचे एक पासपोर्ट बुक करून इजी जाल्या पूण रेशन कार्ड करून पळय बायके कुमारी बोल्योस मागीर कुमारी बोल्योस मागीर हिरियाना बोल्योस मागीर मात्रिया बोल्योस मागीर पाद्रिया बोल्योस कोण कुमारी
रेशन कार्डाचे कुमार मेढाई कुमार मेळा रे रेशन कार्ड करून कुमारी सुद्धा उद्या पडा एक 50 रुपये एक 50 रुपये कपडे सांगितले सुजी कसा होतं मंत्र सगळे केसो भांडण केले रेशन कार्ड केसो भांडण केले तेव्हा वचून गव्हर्नमेंटाला घेऊन विचार गव्हर्नमेंट करता पाप आणि पब्लिकाक आम्ही न्यूची पडटा सा अरे सर कोण जोडता तोही सर्टिफिकेट दाखव आणि कोण जुळून आणते तोही सर्टिफिकेट दाखव द्या सर्टिफिकेट तुम्ही आल्या अरे तुला असता माझ्या उगी राहून अरे जिथे तुमचे डेथ सर्टिफिकेट कोण देता कोण दिता जिथे तुमच्या सर्टिफिकेट कोण दिता अगो आजकाल पैसे दिलेले आणि त्या सर्टिफिकेट नु जिथे बुरगी मेळटा आणि त्याची बरोबर ती मानी मेळटा कोण कोण बसत काढून तू जेवण झाले तुम्ही डोळ्यावर जाता माझं जेवण सुट्ट्या ना येवचो चलो कितें म्हटले आगो बाय बाबा जाव ना तर बाय जाव ना तर बाय आणि बाबा दोघे बरोबरच जाव हांव हॅपी आता म्हाका एक सांग तुमचो कितें गुड न्यूज आसा की ना कितें इतले बेगीन भुरगे नाका कितली वर्सां जाली तर तुमच्या काजराक 5 वर्सां जाली तुमच्या काजराक आनी तूं म्हणटा तुका इतले बेगीन भुरगे नाका म्हणून चणा जावटी ना भुरगे सर आसा देवाचे देणे सुख संतोष काजर जिवितात तशेंच गौरव्यान आता सांग भुरगे जाय की नाका इतले बेगीन भुरगे नाका जाल्यार इतले बेगीन काजर कित्याक जाल्ले तर तूं टिना काजर जिवीत तेन्ना कंप्लीट जाता जेन्ना तुज्या आयकुटार भुरगे चलपाक येता पळय तेन्ना फोन दवरता दवर इट्स युअर विश म्हाका समजना ह्या आतांच्या चेडवांचेर कितें आयला म्हणून 18 वर्सां कंप्लीट जावच्या आदीं मोगाट पडून काजर जावंक सोदतात पूण काजर जर एका भुरग्याक सलमान हाडचो वेळ पावलो म्हणटूच आपली शेप सांबाळूंक सोदतात अरे शेप सांबाळूंक जाय जाल्यार काजर आनी कित्याक जावंक जाय जिवीतभर आंकवारूच रावंक जाय म्हज्या भितर सराव जाता ना जाल्यार कित्याक कित्याक आयज खंय येवंक लेट जालो देखून लेट कित्याक जाला तो तरी विचार न्हय जाल्यार सांग म्हजो चोडा मोगाचो गोरकरा आयज खंय येवंक तो लेट कित्याक जालो दॅट्स लायक अ गुड पॉइंट आता एक म्हणजे चला मोगाचे कळटा तुझ्या सारखी वस्तोरी म्हजी भाशी म्हजी रुपा ना एस्तर एक गोरबे सुस्तोरी रोड क्रॉस करताली पण ड्रायव्हर येयलो ती गाडी लावून गेलो ती बाबडी पडली आनी बॉल मारून लागली ड्रायव्हर मातशी गाडी घालून तिका हॉस्पिटलांत व्हेली पूण कांयच फायदो आसा कितें जालें सोंपली तिचे भुरगे तिच्या कुशीन सोंप तू किस कित्याक रावली चिंतली हांव सर वच का म्हजी शिकवण तसली चिंता मन आमच्या केन्ना सळी नाका तूं आतां ती कशी आसा कांयच खबर ना ती रडटा ती म्हज्या खूब जायना सर हाय राव आतां तिचो गोरकार कांयच खबर ना बाबा पळय आतां जेवणाचो वेळ जावन गेलो चल आमी जेवया कमॉन तूं जेवलें तुका सोडून केन्ना इंची जेवल्या मागीर रावता कोणाक तूं जेवया कमॉन पूण विजय आतां जेवणाचो टायम उरलो ए तुका लागून न्हय पूण म्हज्या भुरग्या पासत ओके ओके किती माता सुण्या किती माता हळूहळू तुकल्या मरते म्हणजे सारखी उडूड पडे जाचयता उडूड तुक पळ्याय किती पळ्याचे काँग्रेस केसान अरे सीमा कितें कितले दीस जाल्या त्या टायम गार्डना बसताय बसताय. पाची दीत हांव तुका जातो म्हूण कितें चेवडा उमेद हा उमेद हा गमचाता उमेद हा रे म्हाका पूण मुगे उमेद म्हाका उजा करूं मेळना प्रॉब्लेम ते जाला कितें जालें म्हाका भरपूर चेवडा उमेद हा होय मागीर उमेद भायर काडूं मेळना का पारेकार मेळ न्हू रे आमच्या पांया कडेन पारेकार कित्याक मेळ रे आमच्या पांयां करे पारेकारान उमेदी कितें केलां भायणा बंद केला रे तेणे पारेकारान न्हू केन्ना केन्ना वाऱ्या वयताले न्हू रे आमी भायणा अरे बाबा पारेकारान मायणाक बंद कोण आम सालवार ना जाल्यार आमी कितू जा इटसन मोन वसन शिमतरी लुगार ना हलवायक मुका पुरपा पेदी पासून सारखे बिजी आसताले अरे सांगू ए एड्स सात मु कितको कोटा एटसू घुमल्यान मातीर भायर सोथून माय गायस अरे हांवें तुमकां गायस म्हटला इंग गाय हुंय आई इंग दोगू हांगा आसाय ते आंकवार पाडी मरे ओय हांवकार बोयल पूण गायस म्हणचे कितें तें जाणात तुमी बरें जाणा गाय कित म्हणटाय ते कितें गाय म्हणचे बैलागे बायल गाय इज बैलाची बायल
Very funny. The funny of the son of Jenny, and Jenny is a sister of Lenny, and Lenny is a brother of Fanny, and Fanny is a father of Danny. They all love money. अरे बाबूश. Babush, right? Babush is brother of Tibush, and Tibush is brother of George Bush, and George Bush is brother of Antush, and Antush is brother of Dilkush. They are all a father of Banare Katush. अरे तुम्ही ओसली इंग्लिश उलयतात ते म्हाका एक सांग तुम्ही खंयच्या इस्कॉलान शिकलेले आम शिकताले ते इस्कॉल बंद केले. कोण जाले तीन 12 गोल्डे मी ओ शिकपा भुरगीं उणी जाले, पिवपा भुरगीं सुबेज जाले. ती खबर सोडात कितें म्हाका तुम्ही ओळखतात आमी आमकां सारकें वळख नाही, तू कितें वळखतले? कितें? ओय आमी तू थेंब जालो गार्डना मेळटाय पूण आमकां खबर ना एकमुखाक. आमी हुंच ते ओय तो हुंच तो म्हाका खबर ना, हांव हुंच तो तें खबर ना. तू हुंच रे तें खबर ना, हांव हुंच रे खबर ना. चल ते आसपाची खबर बरे तुम्ही. एकमुखाक खबर मातशें घेताय आमी. ओके तुम्ही तुमची खबर खो सोडात यूके म्हणटात तो हांव युके होय होय युके वाडलो कोंबो. ना 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 यूके म्हटल्यार उदार काळजाचो समजले तू उलयत ते भाशेन युके दिसना. यूके दिसना ना. कोण दिसता बिके दिसता बिके. आणि बीके म्हटल्यार बंडल कामात. म्हजी पोकाणां करपाची बंद करात हें गे म्हजें कार्ड काजरा कार्ड कितें केलें तेचे? ना ते काजाराचें कार्ड न्हय ताचेर म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा. तुझे बिझनेस कार्ड. हय हय पळय बरोसो माल आसा जाल्यार न्हय म्हाका रोखडोच टेलिफोन करात. माल हय कसो जाय तुका? अल्युमिनियमचे, मद्राचे, लोखणाचे? तसलो माल न्हय आं? अरे स्वीट 16 म्हणटा तसलो. आम्हा अरे इंकित कोताय आम्ही गार्डनला बसून आर घेताय. अरे रस्त्याचे ऍक्सिडेंट झाला. कोण ऍक्सिडेंट? अरे जेनिफर बाय कोण जेनिफर? विजय गे बायल विजय. होय विजय बाय जेनिफर होय. प्रेग्नेंट आसलोले. होय रस्त्याचे रस्त्याचे ऍक्सिडेंट होबळेता मातशें तुमगे फ्रेंड आहे बायल मरी चल यार हॉस्पिटलां रे तू येता हांव येता हॉस्पिटलांत? होय, होय. कितें करूंक? नर्सिंग कार्ड दिवपाक पड पडलो नर्सिंगेन धांवतलो. कितें? बस बस आता रडटा कित्याक तूं आमच्या नशिबान कितें बरयलेलें आसलें देवान तेंच आमकां फाव जालें. हांव जाल्यार देवाक आर्गां दी देवा कारवां दिता आनी कितें कारण ताणें तुका साल्वार केलें ती कसलो पाजो ताणें म्हाका सारवण करूं. म्हजी भुरगीं म्हाका जाय आसली. तूं तो जाण हांव म्हज्या भुरग्याक कितली आशिल्ली पळय ती. चला आता पयलो रेस जाय सोग रेस सारकें जाता जेनिफर देवाचे विश्वास तुजो जाणा पूण ताणें अशें करून नाका आसली. म्हज्या भुरग्याक व्हरोंक नाका आसली. तूं जरी सांगता म्हाका ताणें आमचे सगळें अशें कितें केलें पळय ती. म्हज्या तुका कांयच सांगूंक जायना जेनिफर कारण ताणें आज पासून आपलो बूट तेन्नाच कोणाकूच सांगूंक ना. जाणा पूण अशें कोणाक नाका आसली. आमचे सगळे घडलं ते पयलेंच न्हय आमकां तरी दिवन गेलें ताणें पूण थोड्यांक आपल्या भुरग्याचें देणें हांव करूंकूच ना ताणें ताचें चीज सरी म्हाका कोणी वेळार गेलो हॉस्पिटलाक गेलो ना जाल्यार म्हजे भुरगे सारवार जातले आसले. तूं तर दुसरी जबाबदारी सदांच पयलो पावतलो पूण तेन्ना तुजी कोंकणी गावनाक जाय आसलो तेन्ना म्हाका कोणूच पावोंक ना म्हाका. एका सुद्दां ना म्हणटा आमचे सगळें कितें कळना ती फकत देवाक जाय तेच कळ देवाक जाय तेच कळ. हाय विजय हय यो कसो आसा आनी केन्ना आयलो तूं गोंयांत? फक्त 24 आणि 24 म्हणजे 24 वरां 24 वरां 24 वरां आणि 24 वरां 24 मल्टिप्लाय बाय 4 इज इक्वल टू 96 आवर्स. 4 दीस जाले विजय हांव गोंयांत पावल्या. एक्चुअली म्हाका गोंयांत नाकाच म्हणून हांव सोडून गेलो पूण उपरांत म्हाका गमोन आयलें की आमचे गोंयचो असलो गांव संवसाराचे एकूय कोण शकना म्हणून. विजय आमी गोंयकार आमची भांगर सारकें गोंय सोडून भायल्या देशांत वचून सेटल जातात आणि भायल्या देशांतलो लोक आमच्या गोंयांत येवन सेटल जाता. त्याच वेळा म्हजी ट्यूबलायट पेटली आणि हांव डायरेक्ट म्हज्या गोंयांत जावं सर
तुझी तो ट्यूबलायट रोखडीच पेटली पण आज कितले आमचे गोंयकार लोक गोंय सोडून गेले आसा तांची ट्यूबलायट आयज पासून पेटना आणि केन्नाच पेटची ना तांची ट्यूबलायट कारण तांचो चॉक आणि तांचो स्टार्ट तांची लागीं ना देखून पण तुझी समजूंक ना विजय ते आमचे गोंय सोडून येता आसतना तांणी आपली घरां तशीच भांडण पेसा गोंयकाराक न्हय पूण भायल्यान विकून गेल्यात आणि आता गोंयांत येवन रावतले खंय त्याच घाटले भांडण हांव जाल्यार म्हज्या घरांत रावता रे बाबा तुज्या असल्या गोंयकारांची आमकां चड गरज आसा तेका एनिवे मीट माय वायफ जेनिफर हो म्हजो इश्ट पूण सगळो लोक ताका युकेस म्हणटा हॅलो युके कित्याक युके सरलो तो काय युके सर्वीस करता म्हणून ना 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 हांव गोंयांत जालो पूण अमेरिकाक सर्वीस करतालो आतां सोडून आयला फॉर गूड मनी नो प्रॉब्लेम पूण युके कित्याक म्हणटा ते सांग ना तुवें म्हाका Oh, I see. UK stands for उदार काळजाचो समजले कोणाकूय खंयच्या वेळार पावपियो दिसो वती रातचो 24 hours फ्री म्हजे दार मारपाची गरज ना म्हजे दार न्हय कोणाकूय खंयच्या वेळार उपें आसता म्हजो गोरकारी दुसऱ्याच्या आदाराक पावता पूण जेन्ना ताची गोरकारी गरज आसली तेन्ना म्हाका कोणूच पावता म्हाका पियाक काय फुडां लागला हांव आसतलो तुजे कडचे हें घे म्हजें काम And just dial 98223344 and 55. And I will be at your service. खूब लेट पावलो तूं तुजी वळख घेवन आमी बरें तर तुमी उलया हांव भितर वयता डॉ जेनिफर हांव येवं रियाद डॉक्टर साहेब हांव Beautiful. Really? She is beautiful. पयलेच दोदरेक त्याच्या मोगान पळला हांव नाका तें म्हजो मोग करता जाल्यार पूण ताचो मोग हें म्हज्या काळजांत रिगला हें जाल्यार साव आयज अकस्मात आमगेर कोण आसलो विजय अमेरिकेक आसतना आयकलें न्ही हांवें की तूं काजार जाला म्हणून पूण गोरकांनी पळोवंक ना न्हय देखून या म्हटलें पळोवपाक पूण विजय तें दुयेंत आसा कितें सोप सांगू तुका हांव सांगा का बाबा या विचार सांगा का या विचार कोण आणि ऐसा घ्यायचे या कास्ताचे एका 60 किलोमीटर पयस दवरचो किती किलोमीटर 60 किलोमीटर पयस दवरपाचो आणि चडको चेडू आणि बायला त्या भोगलेली करूशी म्हणा हांव तुले सॉयच करना बायले नाच करतो तुझे सदांच फकाडा न्हय विजय बाब सिरियस हांव अरे तू कितलोय सिरियस आहो पूण भोवपाक तू फकाणाच करता दिसता आनी तुका स्वत सांगो जाऊन आयला केन्ना सत उलयला ना जाऊन आयला केन्ना सत उलयला तू म्हाका म्हजें घालता जाण जाता तुका म्हणजे पळय एक काम सांग सेवा बारा वच पळय कायले पळय वय आनी तुका जाय तितले दिये बील फाल्यां मार करता बाबा मगे डुप्लिकेट पुता तुका कोणें सांगला तू पात्यात म्हणून हांव देवच ना तरी एक वर पात्यात तयार पूण तुका एक सेकंड न्हू जरी तर तुका हांवें रावलो नाका जरी तरी रावल्या तुजी घायली जाता मागीर एक काम कर कितें पयशे मुको दी बिल हांव फारीक करता आनी बिला कॉपी मागीर तुका हांव फाल्यां ओके ओके हे घे 500 रुपया आतां काय सर आनी सिटीदार मोड कितें सांबाळून मोड पळय उत्तर ते फाल्यां परत दी समजलो आनी मागीर जाय जाल्यार आनी ते फाल्यां मोड रियान कितें दिला तुवें ताका अरे बाय दुयेंत आसा म्हणून 500 रुपया घेवन गेला हा. बायलांक पसूंक जायना जाल्यार हांवूच नको काजार कित्याक जाता म्हणून तूं गेल्ला सत उलयला घे ते तूं म्हजे फाटी लागता आनी 500 तुका चड हांवें तें तेकला बरें चल खंयच्या वेळार फकाणां करता आनी खंयच्या वेळार सत उलयता तेंच म्हाका समजना पूण तुवें म्हाका तुजी गोरकाणीची खबर सांगूंक ना एनी सिरियस प्रॉब्लेम सोच सांगू तुका साला तो सिरियस प्रॉब्लेमच पण आमच्या गोरकांनी लागून खूब लायक पेट्रोल आसा तिका कमलेसर तुज्या काळजाक खूब दूख जातली म्हाका सांग विजय हांव तुका म्हजो आदार दिता इश्ट तूं म्हजो आदाराची गरज ना म्हाका पण सोच सांगता तुका तो म्हजो इश्ट तूं सांग म्हजी गोरकान हांवें कोणाचें बेसर आसली पयलेच भुरगें आमचें तें एक्सिडेंट जावचो आनी डॉक्टर सांगा म्हज्या गोरकांच्या न्ही केन्नाच भुरग्याक सोमा चडूंक जावचें ना जेनिफर Why should all the boys have the fun? आमच्यान जाणटे बायलांच्यान कित्याक करूंक जायना फन ओम शांती ओ ओ ओ ओ ओ
खंय पाल तरी याद ना टायमा पावता येते इंटरव्यू आपयले तें काय खंय पाल काम एकलो याद पाहिलं ना मरे तो येले येले तिरी येले तिरी पाचो नाही तुमचे कोण गोडबा फोन केला आम सारखे झलमानतो आम्ही तो पण जाणे किती आयले नाम कोण सांगितलं अनुस गायला रे पेपराचेर किती म्हणू कॉम्पिटिशन हा येणे आलं मग लोकेशन कॉम्पिटिशन अगो जोड्डूला लोकेशन एलोकेशन त्याच रे तू समजाल पण ऐकिला हे एज्युकेशन कॉम्पिटिशन इन कोलॅबोरेशन विथ वाईल्ड वेस्ट फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट अँड बार म्हणून त्यांचे बरोबर जॉईन जाईन ते कॉम्पिटिशन काढा कोणाचं जर आधार घ्यायचा पाडलं रे नाही होईन दोंबोरी बाबा पात्र हा कोण गोराव पात्र सारखं 3 दीस जेवण फ्री ही न्हू 3 दीस ते बाय वजनाधिक गोलाधिक आणि फोडाधिक प्राइस त्याच बरानी प्राइस गोलाधिक फोडाधिक आणि वजनाधिक फळाधिक म्हणजे आणि हळदातली कमेस करे आता ऊ प्रश्न दबा कोण चालू म्हणजे नंबर एक नंबर एक पहिले हांव सगळ्या पहिले तुझी ऊ केलं तर 2-3 दिसाले ऊ करपा म्हण सगळ्या पहिले तुझी रे आम नाही होय होती ना आपण पहिलं आमकन चान्स ना दाखल कोण होय रे तर केस येईल नाही 8 महिन्याचा तुझी पहिले जोगना काय तू किती बरे बाबा आदित गो माका एक सांगू एक मोटरसायकल मोठी मध्ये आणि एक चोडवा मध्ये किती तरी डिफरन्स आहा आहा तू आर्गत गो चौथे आलं का आहा बुटो मा सांग मरे सांग डिफरन्स मा सांग मरे एक मोटरसायकलीमध्ये आणि चोडवामध्ये मोडप आणि जमिनीतील डिफरन्स मोटरसायकल किती मोटरसायकल पहिले किक माताय आणि मागी मोटरसायकल घेन मावताय पुढे चेडवाक पहिले घेन मावताय आणि मागी किक माताय अरे मोटरसायकल सायलेन्सर हा चोडा सायलेन्सर असता तू झाला ना म्हणू चोडा सायलेन्सर हा म्हणजे मोटरसायकल कार्बोरेटर असता चोडा कार्बोरेटर असता तू झाला ना म्हणू चोडा कार्बोरेटर हा म्हणजे आपण चल ना मग सांग तो बाहेर आता दुसरा अरे तुम्ही पहिले येतात मुजी किती तू माशे राजा बाबा मला आता दुसऱ्या प्रश्नाचा जबाब देव एक सुने एकू बाराबो 10-12 पेच काटा एक बायलो स्टोरीच्यान एकू बाराबो 10-12 भुरग्यां जल्माक किती हाडपा जाय न्ही माई सुण्या भाशेन तू गांवा एडों भों ते दोन खोटो तुका 10-12 पेट कोण जाता मागीर एक गांव गेलो एक पेटो दुसरी गांव दुसरी पेटो तू मुको तारीख क्वेश्चन हांव आन्सर कोता सारखे किमूस आणि मुय काजार जाताय काजार जानवरी बाबा आणि मुन आवडताय मुय मरे आणि मुना बेडाची साथ तयार आसता पूण किमूस मरे बाबा टेन्शनान बायल्या सोप्याचे चिंतीत ओगे बसोन आसता बितो हानी मुना केशे वचना जाल्यार सांग म्हाका कित्याक मुई पयली सो प्रेग्नेंट आहा तू चोड जाणा तू तू गेल्लो त्यान बारा हानी म्हणा तू गेले कितें आसना की मुसो भितरी अरे मुई प्रेग्नेंट आसाय अगरावया फाल्स गेट आउट आनी पाशास पेड लाल मुझे आगो सुकलो कापतुला आनी चान्स दी गो मुये बोले किमूस हानिमुना कित्या आसना ते जाण तूं कित्या मुय मस्किटो कॉइल गांडीतलो मस्किटो किमूस आसना बाबजी गेल ओय मुगे प्राइस दी आमची गोय हाडून हातले तू क्या प्राइस ओय तू कांचाई मुरे ओय हाऊ तो प्राइस देडी लोकांक सांगतालो खुन्या आपल्याक सुंदर बाबासाय
संवसारांत कोणाचें केन्ना दिया मात भांगारान विचोयना कांयच उणें करूंक ना ताचो मोगो त्यार पासून खबर सांगचो ना सुकणी बोय बोय रोंत्रोल्यार वाऱ्यार मारता तुडयो सुकण्या बरी कुशालकायेन हांवूय घालता फुगड्यो जाच्यो चावय बापूय भुरग्याच्यो काचा कोडयो पूण म्हजो डॅडी मामी लोकांक सांगता मोज्यो वडयो सुकण्या बरी कुशालकायेन हांवूय वयर वयर मारता उडयो मामी मामी किती सेल बुझावी किती झालंस ना हा तर तुम्ही भाऊ किती पाली फक्त दावा नाही तसल्यार बाय तुझे बसताव किती करून तयार आसा तुझे बसताव माझो जीव पासून रिस्क घालून तयार आसा मुझी पण तुका कांयच वाईट जावंक दिवची ना तुका तुरी की मुई किमसार पासून घास मारले हे तुझ्या मामीच्या काळीच दुखता बाय पूण मामी तूं मातसो इतलो मोग कित्याक करता कित्याक तू आमची एकटीच मोगाची आनी आपूण बायची तूं दे बाय संवसारांतली सगळी आवळी आपल्या भुरग्याचो मोग करतात पूण ते सगळी आवळ्या परस ही तुझी मामी तुजो मोग चड करता जाणा मामी आनी डॅडी मातसो कितलो मोग करता डॅडी अरे बाबा डॅडी तर तुका आपली राणी म्हणटा राणी मामी म्हाका एक सांग ती राणीच्या ती पोव कोणा भाशेन दिसता राणी बाय राणी हांव सांगत बाय तुका राणी चोपा सारकी भूत भाशेन दिसता तुज्या भाशेन पूण तुमचो पोव जेनेच्या भाशेन दिसता फकले राम चल्ला तेच भाशेन दिसता पूण पयस राम चल्ला सारके राणी भाशेन दिसता नजरे बाय हांव नको कित्याक नको कित्याक पयस राम हांवें तुका पळोवंक ना आनी राणी म्हणटा ती काय हांवें पळोवंक ना तुवें आनी ते चोपा बरोच ना ते चल्ले आनी मात चल्ली सेम टू सेम वयल्यान जाय जाल्यार म्हणजे पाय मात सांगतालो मात म्हणून देवून चड शिरवताय तुवें चाका चाका कोण तुझं पाय कुंडो आणि तू भयणी कित्याक तूं पाय किती चलले सारखं चललं ना तुझी किती ऐकले सारखं ऐकलं ना पाय तुझे शिरे चका म्हणणं तुझी शिरो पाय मोठे घुटून दिसली पडायस मुळे अरे 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 तू विश्वासून स्वतः पटल्यानं असंच मुस्ता न्हू हा पिशा सुणे तुझं पाय का पिशा सुणे अगो माजरा हा तुझ्या हातल्या कोण बहुना माव बहुता चुरचुऱ्या मूत तुतुल्याको अरे आणि कित्याक कित्याक माजरा हाटल्या बुकुल धांवता हा मुशे हाटल्या रेड धांवता गाय हाटल्या पाड धांवता कोका हाटल्या सुण्या पॅट धांवता तुझ्या हाटल्या कोण धांवना मग चुरचुरे हांव धांवता अरे अरे तू मुळची पांडा कितलो आहे म्हणून आज तू मेडपाना फाटल्या गावल्या मेळपा ना बरे हालसो मुखायला जावं लागता अरे तू गेला गावताला लेडीज आहे ना जेट्स नाका लेडीज आहे ती का जेट्स नाका लेडीज समजा मिस्टेक जेट्स नसताना कितें जाला कसलो बोवाचो नाम आसूं काय ना बाबा आतूच सांगपाटो हय. आयज सामकें पावस चलो तूं हय. घाटलो चुकलो तुजो काय मुद्दो चुकयलो तुवें बाबा मुई धुयतो अवस्थाचो तू खबर ना अगस्ता महिन्यात सुणी चालवताय म्हणून सुण्या पेट्या कोलगा हाडल्या नव्हताय म्हणून हरसिंग कशें तर तुमचे दोगांयचे चलता हा तो तोच्या सुनीचा आपण आमचा रेडी ना बाबा रेडी ना बाबा रेडी हामो अरे अरे तुझी बात मुंबईत ती ना नाही दे ना पण कोणाक आसताला सांग देव निदलो आसतलो तू जात त्या दिसा तुझी भितर चेड्यांनी उमेद घालपाक तुका उमेद ना मग ना. काय ना तो म्हाका तुजी उमेद सामान डोवर केला सिली पोटोली दिसत्याना तेको बसून हावपा अगो बिलू तुका हांव सांगता निमाण पाटी ही स्कीम तुका फ्री मेळटा आनी फाल्यां तूं ही स्कीम सोदून गेले जाल्यार तुका मेळपाना कित्याक हांव फ्री आसपाना अरे अरे तू गेला पावतोला हीच तुझे स्कीम पडून गांधी घेता जाल्यार चड गाठी म्हणून उलटून एडे एशी पासून मारलेले चोरी लामाण्या गेली बायलो चेवरा सुणसुणी ठुणठुणी पुणपुणीत असतात बाबा येत तू असं एडे लामाणी गेल थोडी ना तू एकलोच बरें ऐकलो बिलू तो गेलो आता तू कोण गेलो म्हाका वस म्हणटा गेलो चोड बरें जातलें अरे आसलें तुमगे राव ना बाय तुमगे होबऱ्या मुळे वाले वयता गाव ना तुमगे ओ ते पाय से कोण नाही म्हणजे राणी गेली राणी
राणी डॅडी बाय बाय तेच भितर किती करताले हा बोडली उलयताना भुरगीं मदें कात रावना हा. न्हय डॅडी त्याच पासत आमी भितर आसली गुड मॅनर मागीर राणी कोणाची तू मोशी राणी या गाडीचे पण मामी किती सांगा एनी सिरियस प्रॉब्लेम ना हांव चलता जग बरें दिसना तुज्या दिसता गोड येता कशें दिसता ना तकली उसता कशें दिसता ना 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 सारकी बरी आसा सारकें बरें आसा जाल्यार ऑफिस कित्याक रावला तूं तू म्हाका एक सांग हांव तुजी कोण म्हज्या चोड्या म्हाका चिकोर कर फुल. अशें म्हूण कोण सांगता हांव सांगता मातशें कारण मला नाव सांगते डॅडी तुका सांग पळया तुवें भितर सरोन म्हाका राणी म्हटल्या हा. हाय माय डार्लिंग म्हटला तुवें तिका Oh, I'm sorry, darling, sorry. हांव भितर सरताच म्हाका ती मेळ्ळी ताचे लागीं उलयता विसरलो तुका आता तू तांचेर घालना काय म्हाका एका चुकत सांग आता तुका म्हजो मोग ना म्हणून म्हाका तुजो मोग ना अशें कशें जाता इट्स इम्पॉसिबल इट्स पॉसिबल आणि हांव जाल्यार तू म्हजो मोग कोणा सांगता ताचो म्हणटा तुजो मोग दुसऱ्या सांगता म्हणटा ओय तूं जाणा कोण सांगता तो होय. सांग पळया हांव सांगते डॅडी तुका तुमी सांगा होय डॅडी सांगो सांग पळया तुझे म्हजी मामी रागार आसा हा. कारण आता तू तिच्या चड मोग चुकता म्हणून म्हजो न्हय मामी ओ मामी डेडी ओशीं कित्याक रावल्या तुमी फुलोन राग चोड वेलूर चोनान रोखडोच वेतोलो मेना पोळी कोलोन जिवीत आमचे फुडें वेचेनाम योलपा सारको ना तोड हांसोन केलोन आवय तुमच्या लागीं उलोयनान फाटल्यान म्हाका तुमी पळयनाकत वलोन बाय तू बाय ओ मोच्या मोगाच्या बाय डॅडीची विंगीड तूं वचो नाका पयस रावून म्हाका तूं चावयता मामीच्या काळेजाक तूं घालता गाय मोगाच्या देडी बरें न्हय चोर वेळ रावल्यार रागान गेम सुरू केलेली आमी दोगांयनी रावोन बागान भायल्यान पळोवंक तूं रागार दिसता पूण हांव साणा भितरल्यान पडला मोगान तुमकां दोगांयकूय सोडून वेता म्हज्या लागीं उलोयना तोर लागान बाई तूं बाई मोगाच्या सिबल बाई मामीच्या खोबरांक तूं जोलाय मोग तुजो हांव कोत्ता देगून मामीक तुजे जाल्या नोसाई ओ मामी डेडी काम ना धंद ना गाडना बसून आर घेता सकाळ वयर आर पंपिंग करून घेता कंट्रोल अरे आय एम अंडर कंट्रोल आय एम ऑल्सो कंट्रोल इन कंट्रोल इन कंट्रोल एवरीथिंग सजवेल तुका किती आलोय त्याला पाय रे पाय आलय तू की सगळं मला किती आलय तू म्हणून लेग पीस लेग पिसू लेग आणि पाय एकूण आम्ही इंग्लिश मीडियम न्हू इंग्लिश तू मग त्याच्या कोणा सात टेन्शन आण बोला होय चल तू काय सारखो आखो संसार माथ्या माना सोदा बे झाला मुजी माथ्या तिरे मातशें ओदू छा छा तुगे माथ्याचे निसरण पडतो होय न्हू सारको चितनान पळोवं जाण किती झालं रे किती झाले इलेक्शन बगले पाले न्हू रे मुजी रे पंचायत इलेक्शन आणि असेंब्ली इलेक्शन दोन्ही बराबर येयले बारा बहिली होय. किती कोता
किती येयला तुझे किती पेज रे मीच म्हणजे हांव इलेक्शना बसून सुदीत न्हू हे बेटे पूण मरे डिसिजन करूंक जायना म्हणजे इलेक्शन दोन्ही बारा बयले होय. आता हांव चिंतिता हुंच इलेक्शना बसोचो पंचायत इलेक्शना बसोचो वा असेंब्ली इलेक्शना बसोचो एकूच उतर आयकता कितें एक काम कर सांग तू पंचायत इलेक्शना बस म्हणजे कोण व्हेरी गुड बस आणि असेंब्ली इलेक्शनाक तू न्हीद आणि जिल्हा पंचायती इलेक्शन येईल जाल्यार कित करूं म्हणटा कोंबये भाशेन गोटे अरे तू म्हणजे हकाण करता ओ म्हाका कसले सोल्युशन दिता टाइम पास रे टाइम पास रे Time pass. एक काम कर कितें? पंचायत इलेक्शनाक तू बस असेंब्ली इलेक्शनाक तू पांय घायनाका कितें रे अरे बाबा असेंब्ली मुठाय ती डेंजर मरे बाबा कित्याक? थिंग समराच्या मनशा एंट्री मेळ काढतात मरे थिंग हाय ते काढतात कित्याक या हे म्हणजे चाल चोरू त्याक लागून तू पहिले पंचायत इलेक्शना बोस बारीक बारीक चोरून शिंक पहिले पंचायत चोरून शिंक गाव चोरून शिंक आणि मागीर सारको मॅच्युअर्ड जातली असेंब्ली वस मागीर तुका आख्खें गोंय चोरून येता म्हणजे पंचायत चोरपाचो ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर आयटीआय असेंब्ली एक्शन सेंटर म्हणजे हिंग दाखलेशी काडूआ तेसो घरापाचे गरोबाजी आणि मागीर थिंग पावल म्हणटरी सोमते तिगूर घरापाचे तिगूर न्हू हा. जाता इसवण देखून गराय आणि एक काम करूया कितें? एक पाड तू पंचायती भितर पावलो ए. चुकून तरी तू सरपंच झालो न्हू ए पंचायती नोडे हा. काम हातावर देखून इकून हा सकाळी पंचायती घर उभे रात जात मुळे काय ना लोक मोठो मिलागिरी झाले म्हणून लोक तेही मुठो लाव कितें? येईल तो सरपंच बरोबर कसता चोर पुन्हा आता इलेक्शन उभं रावलो होय म्हाका मिटींग उलोवपाक कोणा इलेक्शन मिटींग जाता न्हू हय. उलोवपाक बरें जायना ए चिस्ती मोसा मरे तुमचे ए चिस्ती मोसा तुम मरे जाय ते करीन दिसता मोडपा चोयल्या मोडप घेईन दिसता पूण घेच्या बोडसा पयशे नाही आता तू गेली सा बसोन दिसता पूण तुझी तोंडाला दोन उतर भायर काडपा तुझी तोंडा पाय की ना जिबे भलाय की ना तू कितें कर रे बिनाका आहा तू हकोत बस सगळे प्रत्येक तिगेले मिटिंगेक हांव उलयतलो बरें बरें हे पूण आजकाल मिटींग एक पॉलिटिशियनाची मिटींग म्हळ्यार लोक कोण जायना लोक जाणाय तुम्ही कितू बालदात ते लोक वळखत तुमकां तुम्ही आज ह्या कोताय हाली ह्या कोताय तुमचे वचत हें कोत्तलो तें कोत्तलो करूंक जायना कित कोताय तुम्ही लोकां पासून कोताय तुम्ही तुमच्या पासून कोताय मान उबो रावता कित्याक लागून आमची पासत करूं चोय बिनाका तुगे मिटींग एक मरे लोक करपाक एक तियात्री साड्या कात्र म्हणपाक लेख तियात्री सहा कोणा कात्र म्हणटो कोण्या न्हू लोक बरे धांव मारत मिटींगे तुका हांव सांगत सांग हांव संवसाराक कोणा बी ना आ बीत तो फकत तियात्रिस्तां कित्याक रे सूच ऑर्डिनर तियात्रिस्त कित्याक रे होय आमची पॉलिटिशियनां बोले येताय होय सीडी काढून पयशे मागताय होय. आणि आमी तांकां सीडी काडून पयशे दिताय होय. आणि तेच सीडीचेर आमकां तासलोली कातरां तेच सीडीचेर घाताय तेका बिझनेस तू त्या न्हू त्या तुमकां जागी हाडूंक कोताय आणि चड डेंजर तो कोण रे तो हा तो मिशी शेडून मागतो उठरे तो पण तो मरे दोन्ही दियां तेल घाता बरो मनीस रे तो उचो दिव पालो येसोय हा तेसोय हा दिसभर तुका उलयतलो होय. गाडी बुसा मारतलो रातीको तुंगेरी जेच्या येतलो त्याचे करवा रे त्या बरोबर तुम्ही सुधरो नाही रे बरें हा पण त्या तियात्रिस्ता कोणा आठ्याक सांग मुजेर तासपा कांतरा मात्रा मातशें कानाक म्हण तू कोयर काडपाचो न्यू पॉलिटिशियन रे तू कोयर काडपाचो सिंबॉल कित दर्या सिंबल जाय नाला कित्याचे म्हटले लोक गोटून रे होय सिंबॉल तू सांग रे बरे हा एक केस जालें कास्ताचे कितें लायक जातो तुका सांग वोट देखू सुबेज पडले तुका ते सिंबला चोयले हय कोटी ती पहिला प्लॅन कोंदो लागित रे मुझे हाथीन कोटी दिन अल्लाह के नाम पे दे दे भगवान भगवान के नाम पे दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा ना रे मग फुट तेच नव्हते किता कोटी दिला तुझ्या हातीक कोटी चोयले ते कोटी कोण दोन वोट घातले आणि तू जिखतो मग पिढ्या झाला इलेक्शनात तीच कोटी घेऊन हांव गार्डना बसून पडलो दिया रे बाबा कितें दिया रे बाबा म्हण हे कोटी नाका कोटी नाका नाका आनी कितें आणि एक हा कितें कास्ताचं कितें कोयती कोयती
कोयती घेऊन वोट घे घालून येतात कातो रे मोठा आता किती आहे कोयती तुला कोण बघले दांडवा कोयती तसं काही नका सिमोल 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 होय अरे सिमोल होय रे सिमोल रे कासोय वाजवायची ती कासोय सिमोल एबार सिमोल अजून कोणी बोलू कोणे गायलो ना First time. सिम्बॉल असले जिंकलो. वोट फॉर सिम्बॉल वर्ड फॉर सिम्बॉल चाल मरे होय होय कन्फर्म मरे होय. बसल मरे तू होय. एक काम करूया किती? चल या फॉर्म भरूया मग बुरुच्या कोणा हात तुझे चेळ्या ना फाड गायलाय रे सगळे करीन सदमृत का बरं चाकणात का उल चाकणात का बसवा लागतं कोणा ना रे बाई या तर या मरे कुसकुस होय हा मरे हा. कुशाचे रे शेव हात कळ्या नु हा मरे होय. झाले होय. डन पुढे एक सांग म्हाका कितें? तुका उलोवच्या कोणा होय. तुमका बरोवच्या कोणा पण एलिसा बसो जाय हे बरें कोट तुमका म्हाका एक सांग तुका उलोवच्या कोणा बरोवच्या कोणा हाले तूं जिकोन येल जाल्यार तुका जातो कितें तुका करून खोटो कितें थंय मुको उलोवपा कोणा बुरोवपा जायना होय. पूण हांव इलेक्शन हाल्यार जिकोन येयलो होय. जाल्यार मुको एक काम शुअर जातलें खंयचें चोरू Excuse me, Yes? can I come in, baby? No? Are you good boy? Because I don't know you. May I know who you are? I'm a man. I know that. Smart, very smart. आता तरी म्हणजे मी दुसरं जाता राव तुझे नाव किती आहे आणि तू कोणाक सोडून खायला माझ्या डॅडी सल्यान डॅडी असले येऊन ना आणि मामी तुझी तो शेतो तू माझ्या मामी सोडून खायला न्हय वय 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 ना 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 नाचला कोणाक सोडून खायला म्हाका स्मार्ट व्हेरी स्मार्ट गर्ल वा थँक यू पूण सांगू ना तुवें तू कोणाक सोडून खायला तो मामी असा तुझी होय मी सांग यू खेळला कुईतान लंडन नो लंडन था नोय गोंयांत आयला म्हणून सांग ओके वन मिनिट बाय द वे तू कोण हांव एक चोडू हांव जाणा तू चेडू म्हणून पूण कोणाचे माझे डॅडीचें नाव मिस्टर विजय दिसता मामीचें नाव जाणा आसा मिस्टर जेनिफर दिसता आनी म्हजें नाव जाणा आसा सिंपल दिसता कितें हो अशें कशें जाता म्हजी लेक कितें विचारला तुवें ना 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 कांयच ना बॉस न्हय हांव तुका पिवंक हाडटा कितें हाडूं हॉट काय कोल्ड कांयच ना बॉस हांव म्हजी मामी कापयता ओके हो अशें कशें जालें विजय काणी चेडू हें केन्नाच जावंक नजो आतां कितें तरी पूण आसूंक जाय युकी तू आणि आमगे हेच वाटेन पासर जातलो म्हटल्यार तुका एग्जाम करतलो म्हणून विजय अजूनही येवंक ना कितें ना अजूनही येऊन ना सदांच लेट येता तो स्वतःच बेगीन येता तो पण आयज कितें लेट जालें तेच म्हाका खबर ना सांगलेली ताका हांवें बेगीनच ये म्हणून आयज म्हाका मातशें गोठीच्या कामाक लागून भायर सरूंक जाय आसलें भायर सरूंक जाय आसलें होय हें घे म्हजें कार्ड काल आसा तुजे गोठी लागीं मागीर फोन कित्याक करूं ना तर म्हाका एक फावट हांव वतलो आसलो न्ही तुका उगडास आयलो म्हाका तुजो फोन कोती घे म्हणून चिंतलें हांव मागीर म्हटलें तूं बिझी बा आसतलो देखूनच हांवें करूंक ना हांव आनीक बिझी केन्नाच ना आनी जर तुवें म्हाका फोन केलो जाल्यार न्हय हांव कितलोच बिझी आसलो जाल्यार येतलो आसलो तुजे सेवेक तुका जाय जाल्यार आतां पासून म्हज्यान तुका भायर व्हरूंक जाता या आमी हांवें काळ्या आरशाची कार हाडली आसा होय विजय आयलो हाय हाय कसो आसा एकदम बरो हेच वाटेन पासार जातलो विजय म्हटल्यार तुका एग्जाम करतलो म्हणून पूण तूं तर घरांत म्हाका मातसो लेट जाला डॅडी बाय. तू आयलो दी तुजी विजय हा ही तूं कोणाची आमचीच तुमची कित्याक पळोवन तुजी दुयें भाशेन दिसता हांव आंकवार पूण तुमगेर भुरगे विजय हांव जाणा ते परवडे तुजे ह्यो सगळ्यो लाटावडी तुज्या वाट्यान कोणे दिल्या आय एम सॉरी हांवें त्या सेन्सान म्हणूंक ना आनी हांव तुमकां दोगांयकूय अपमानूय करूंक सोदिना पूण हो लोक न्हय सारकें ताचें सारकें तुजें हायच ना फाल्यां एक खबर आमच्या दिवच्या घराचेर कोण ना कोण तरी घालतलोच दुसऱ्याक ताका आमी सांगचे आनी आमीच ताका सांगूंक जाय शिवाय आमच्या कास रक्ताची धूव न्हय हें सत्य आमी आश्रमांत हाडले ताका पूण आमी वाजय न्हय
म्हजी काकान हांवें कोणाच्या बेजार आसतना ताका एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटा वरवीं एका भुरग्याक जल्माक घालपाची तेची तेणी सोंपलो. पूण हांवें ताका कास म्हजी रक्ताची दूस जाल्ल्या परी वाडयला. हांवें ताका सगळो बसून भोग दिलो. ताचे वेळी म्हजे सोसऱ्यान एकूय मिनट रावंक सांगचें ना. विजय प्लीज तूं ताका सांगू नाका. जर तुवें ताका सांगलें जाल्यार तें मोसकें म्हणून तें आमकां कॉम्पिटेंट बुडचें ना. विजय प्लीज बॉय होय हांव आनी ताका सगळें आयकलां आनी हांवें म्हज्या मनात चिंतलें की आयज म्हजी तुवें तशी करूं नाका. तूं म्हजी तुवें घराची गाडी बाय. तुजे वेळी आमचे सोसऱ्यान एकूय मिनट रावंक सांगचें ना. हें सगळें जावन तें हांव हांवें तें ओके आय एम सॉरी हांव स्वता हांव सुशिलो. बाई राय मारपाची आमची दोनूय हें सग बाय पूण हांवें तुका केन्ना दुसऱ्याचें म्हूण समजूंक ना आनी ह्या फुडें केन्ना समजुची ना मामी केन्ना समजुची ना. होय म्हजी तुवें तूं आमचें नको. तुका लागून आमी कितेंय करूंक तयार आसा बॉय. म्हजी तुवें तूं जाल्यार तुम्ही माझं कितलं मोग करता ती पण दुसऱ्याची मन आपली कशी जाऊ घेता. पूण बाय तूं चला हांव तुला तुम्ही माझ्या पासून किती करून करायचा म्हणून हांव मागता तितले पासून तुम्ही म्हाका दिवंक करायचा म्हणून चढाव त्या पासून आता हांवें कितें चिंतलां तें तुका सांगता. आयकात मिस्टर विजय and this is Jennifer. या पुढे मुझ्या आईस्थान तुका दोगांयकूय ना म्हजी तुवें तशी करूं नाका. राव म्हज्या आजुनूय सांगूंक जावंक ना. उपरांत रोयले जाता हांव तुमकां दोगांयकूय सदांच डॅडी आनी मामी. Excuse me. हांव नको तुमकां वळखत आसलें पूण हांव तुका बेस बरी वळखता. तूं विजय दिसा न्हय होय आनी पॅम मेंडोन्सा. I think you know me. येस आय नो यू वेल. जाल्यार सांग देर कोणाची कसली गरज पडली तुका म्हजी. म्हाका चुराकी कितें उलोवंक जाय आसलें. फकत 10 मिनटां. Just 10 minutes, you see. Okay. Jennifer, please. आता उलय. बॉस पासून म्हणचो ना म्हाका तूं. म्हज्या घरान बसोंक नाका म्हूण म्हाका सोडून गेले तूं जाल्यार परत कित्याक घाला ते सांग. पूण ये चुकून पासून मग तूं म्हाका सांगचें नाय की तुका अजूनय म्हजो मोग आसा. हांवें म्हजो घरा पकडलो आतां तो मोड तोच दीत करिनाका प्लीज. हांव जाणा तुमचो घरा पकडला म्हणून आनी एवढ्या गांवाक आयला ती तुमचो घरा मोडूंक न्हय. कित्याक जाणा ते उपरांत सांग. पयलें म्हाका सांग तूं गोंयांत केन्ना आयलें. आतां तूं काजार जावं ना आसून आनी आपणें जावं खंय सोदी ना खासो हाचें कारण म्हणटात न्हय आमकां मेवलेली नाका पूण सांडलेले जाय म्हणून. तीच गो आयज कशी सोदून पडली. तूं जाणा विजय तुका आनी गोंया सोडून हांव लंडन वेतोच रोखडीच हांव एके बरे कंपनीन कामाक लागली. उपरांत तुवें म्हजी इश्टापण एका चेड्याशी जाली आनी त्या उपरांत फुडें आनी सांगपाची गरज ना. एंडीक सोमसो न्हू तुज्या त्या चेड्याची इश्टा कोण इली बाय. उपरांत त्या चेड्याक तुका कासाऱ्याचे उदक दिवन फुटय आनी हेच ते कारण तूं लंडन सोडून गोंया आयलें. एम आय रायट? ना पूण तो चेडो म्हजे लागीं काजार जावंक सोदी पूण जावं नाका. जावंक तयार जालेली हांव पूण तुज्या मोगान म्हाका हरयलें. म्हज्या मोगान होय कसले पिशापणां उलयता तूं. तूं तर म्हजो मोगूच करिनासलें जाल्यार मोग म्हणटा तो जालो खंयचो. हे पेशापणा न्हय विजय सो तेच सांगता तुका. पूण असं आसा तुका नेमणे मोठ ह्या तुका घडना मेळोंक आयलेली तेन्ना तूं उलयलो तो घेवन राव. आमी काजार जावंक ना तुमी पूण काजारीची ती आमी आंकोर आसतना जियेल्या म्हणून. होय तोच तो मोग म्हज्या कुसऱ्यान रीत घेवन आसलो. तूं कितें उलयता. सो तेच सांगता तुका हांव ह्या वेळार
जालो तेन्ना तूं कासार जालो विजय पण एकूच फोन तर एकूच तो असलो तुवें म्हाका तुजो नंबर डिलीट केलेलो हांवें तेन्ना आनी ते भुरगीं ताका सलमान हाडले जाल्यार उपरांत ताका ताचो बापूय कोण म्हणून सांगतली ही चिंतू नवे ना प्रेम तूं अशें करून पावल नासलें प्रेम तूं चिंता तशें कांयच करूंक नवे विजय आनी दुसरो उपाय ना जावन ताका आश्रमाक घेवन परत लंडन म्हजी मामी घरीशी गेली हांव म्हजी मामी घरी म्हाका काजार करूंक सोदी पूण म्हज्या इनोसेंट भुरग्याचो रूप म्हज्या दोळ्याशी येवंक लागलो आनी परत लंडन सोडून गोंया आयली हांव आता ताका परत व्हरून ताची चवदा वर्सां उरलेली जिवीत सांगूंक शकता हांवें विजय जे तुझे बरे मारा तुका बाकाडी आनी सदांच फ्लायट कामाचो आदार आसता त्याच पासून आयलेलो हांव तुजेशी तुजो आदार मागू आश्रमात गेली हांव पूण ती सिस्टर म्हणटा घे नाका हांव ते सिस्टर लागीं उलयता हांव ते सिस्टरी सोजवयता आनी तुजे भुरगे तुका हांव परत दिता पूण विजय ती सिस्टर म्हणटा ती सिस्टर कितें म्हणून हांव ते सिस्टरी सोजवयता आनी तुजे भुरगे तुका हांव परत दिता हॅपी हे तू मला सोद सांगता विजय विश्वास ना तुका म्हजेर असं बी करून जायना न्हू हांव तुजेशी चल म्हज्या सांगात आश्रम पण विजय हांवें आश्रमांत वचून खबर काडली ती भुरगीं आश्रमांत ना विजय अशें कशें जाता भुरग्यांक आश्रम सोडून खंयच वचप ना ते आश्रम सोडून पूण एक घोव बायलांक दागेर भुरगें न्हू ताका पोसूंक गेला पळय ए पळय ताची एड्रेस हाडला हांवें सिस्टरी लागीं मागून ए पळय प्लीज विजय मातशी तूं म्हाका परत दी हांव तुका व्हरूंक कांय मातशी तूं म्हाका दी विजय पयल्यार वचूं नाका तुवें म्हाका भास दिल्या मातशी तूं म्हाका परत दितलो म्हणून हांव तुजे पांयां पडटा विजय मातशी तूं म्हाका परत दी हांव तुजे पांयां पडटा विची ये म्हजे आदले ना म्हजे स्कूल मेट क्लासमेट स्कूल मेट जाले ते तुज्या पांयां पडून दुसऱ्याक कितें मागतले त्रास जाता अखबार पळयता कांय भुरगे सलमले उपाय ना जावन ते आश्रमांत करून केले आनी आतां ते वराक बाकी आश्रमांत वचून माग कोण सांगता का आमचीच कितें कांय ना पिटी काळजाची दुयेंत आमी आमकां मातशी तूं दी मातशें म्हाका तें हांव तुका व्हरूंक गायलें विची विची ताका दोळे आसली हांव गोंयना मातशें ड्रिंक ताका देवून तूं ताकाय सिमर पण विजय सारकें जावंक ना तुमी पूण आतां तुमकां भुरगें जल्म येता प्लीज विजय मातशी तूं म्हाका दी त्या शिवाय हांव ह्या घरांतली वचूंक तयार ना विजय हांव वचूंक तयार ना एवढ्यानं कोणाक कुशार करून आनी कोणाक दुखी करून तेच म्हाका समजूना ते हांव नको पूण म्हाका मातशी तूं जाय तेच म्हाका म्हाका मातशी तूं जाय हांव ह्या घरांतली वचूंक तयार ना विजय हांव तयार ना थोडे दीस तूं आमगेर किती झालं रात्री आम्ही तो करोड येईल करोड बाई करोड होईल तू आणखी तुम्हाला सांगतो अरे या पॉलिटिशियन जाऊन मोठी पोलिसां वाडप म्हणे तेका मनशां जाय पेन जात न्हू मनशां पोलिसांनी चोपायचे आनी सद्दा करोड येईल मग राती आमी तो तुमची सांगतालो हांव करोड होईल ते बस फिनिशर तुका जाय न्ही म्हजी कुसादा न्हू आनी पोल्ट्री खायला अरे पयशे हाडे काय तुका पयता बी नाक तूं बरोबर पयशे हाडे बस बरें बरोबर काड वयर काडा सारको सारको वयर काडा वयर बस गोलीच मोगाच्या भावांदो आनी भयणांदो तुम्ही जाणात आसतले आयज हांगासर एक मिटींग आसा आनी ती मिटींग जावन आसा तुमचो चलो मगाचो गांवचो भाव सेल्फ कंट्रोल हो बरो काळजाचो मनीस हो पंचायत इलेक्शनाक बसला भावांदो आनी भयणांदो तुमचो कायदो जावन आसा तुमचो भांगारा सारको शिक्को सिंबॉलाचेर मारून बाब सेल्फ कंट्रोलाक भोव मतांनी निवडून हाडपाचो जरी तर हो सेल्फ कंट्रोल जिखोन आयलो जाल्यार तुमचो गांव आनी पंचायत जायती ताची स्वप्न आसा ती आतां सांगूंक जायना
हो मनीस हो मनीस असलो खंयचे वेळार कोणाकूय पावपी आचे घराशी वचून घराच्या दारार मारची गरज ना. घरा देरू ना त्या सांग नाका देर नामो कोडा जाल्यार लोक भितर येयत रावतलो. ऊस लोक इश्ते लोकां पोपा हाडपाचे खंयचे वेळार कोणाकूय पावपी असलो मनीस ताचे काळीज इतले न्हू इतले एक दे काळजाचो मनीस देवान एकूच रचलेलो आनी तो जावन आसा हो दुसऱ्याची ताका दया दुसऱ्याचे ताका चुरचुरे पयले दिसता. ह्या वेळार कोणाकूय 10,000 जाय ताचे लागीं 10,000 माग तो 10,000 दिवं. पयलो आजरांचे कित्याक गेलो शिमऱ्यांचे हो शिमऱ्यांचे अरे लिसावा टायमा म्हाका 100 उडायचे ओळखो मीर नाही लोक घेय नाही होप नाही लिसावा टायमा 100 होप नाही. आजरांचे गान गान मागीर हांव गाडन ना पावत ना रे ना बिरे साहेबा म्हूण अरे हारून मोहर बरू मेळा हारून गुरत बोतो घेतो जिकला बोललो जिकला बोले खंयच्याय वेळार कोणाकूय पावपी 10,000 माग हो 10,000 दिवपी. म्हाका सारकी चड गरज आहा आदराची. सरा को माग बरे सर म्हाका सारकी चड गरज आहा आदराची. ती सर मोदेर किती जाय ओळखत तुका सुराले तो अर्थ सर का कार्पेंटर तो ती सर ती 10,000 आता स्पेस बघली बाबा आहे नु मग पेजे गातलो पहिले 10,000 जी रे सर ती तेच कोण नाही आलोय बघा बोलू ना सर कोण येतात सर सिंबल वोट कोणाक आता बाबा वोट कोणाचे मातलो खट्टी पयलो प्लॅन केला म्हाका बिके घालून अरे ते सिंबल खबर ना येयला कोट्टीनो सिंबल म्हूण गेले कासोय कासोय आजय ती टाक टाक दिश टाक टाक दिश कळे कळे तेजे माय सारके तेजे माता. बस सर बस दागेले येतले सर येतले कोणा स्वतः कोणाचं पयलो बांदो वचलो मनीस खंयचे वेळार कोणाकूय दिवपी ताका दुसऱ्याचे चुरचुरे पयले दिसतात. तो आपल्याक उणे करून दुसऱ्याक दिवपी आठ दीस तो उपाशी रावंक तयार आसा पूण खंयच्याय मनशाक एक वर उपाशी दवरूंक तो तयार ना. ह्या वेळार कोणाकूय सूट जाय हाचे लागीं सूट मार वा सूट दी. काजरा म्हाका सूट ना मारे काजरा हात पाय सरा सांगले चल सुटी मरे म्हाका काजरा हात पाय रे अरे ओ ये तो सूट घालून कित कोतलो गिरे सर गिरे शुद्ध हे काजरा हात पाय रे काजरा वयता ना तो मुकोट मरे नाता काढ म्हाका अरे कोट फेना गे मागो नाळा आसूं जिगल्या 15 केजे पोरसा कुकुशा तेली हा सगळी मिठी थँक्यू तुका थँक्यू पोरसा सगळा पोरसा पोरसा सदा म्हणजे मोडी सांग मुकळे सारखे शर्ट ना तू कोट घालते के तिता पोट की काय जेणार बंदोसा कोट कित्याचे मातलो नाल नाल चमारी नाव गेला तुझ्या एकटो नाला उघडा नाव सिंबल सिंबल किती सिंबल कासोय असं टाकलेले कडे टाक दिस आमले चॅक वाजत त्या सिंबल बरं ठीक असेल ते नोट केलं फटाशी सारखे सुट्ट्याच्या लोकांकडे शिवलं दिसत नाही मग हाटल्या आभारी द्या पण विले बाळदो आणि कोणादो आता तुमच्या मुखार काता एक असलो सिंगर आधी ताणे वेळले बेतूल गावान गाजोयला पाजोयला असलो सिंगर ताळो पावरफुल सारको बेजात आधी ताणे बॉम्बे पासून गाजयलेले आसा. सिंगराचे नाव मॅथ्यूस करया. मुगल्यान सुपरमॅन फाटल्यान बॅटमॅन सर बस खाता
आमची माय बास कोण काय नी 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 म्हणून आम सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा मुखार 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 आसा आमची माय बास कोण काय नी O A I I U U E O A I am A O Ka Ki Ki Ku Ku Ke Kai Ko Kai Kam Ka Tu Ta Ta Chi 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 Tu Chai Cham Cham Su Sa Sa Si 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 Su Sa U Sam Sa Ru Ra Ra Ri 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 Ru 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 Re Ra I Ru Ra U Ram Ra No na ni ni nu nu ne nai nam nam Ru Ra Di Ri Ru Ru Re Ra I Ru Ra So sa si 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 सुसा सिसी सिसी सुसू जात जाल्यार टॉयलेटां वच कोणा जीव खाता हांवें अजून जिकोन येयलो ना तुवें बालवाडी कॉमेर्स केली सोसा सिसी सुसू से साई सोसा पोपा पिपी पुपू पुपू तू किती मोठा पुपू पिटी पुपू बरें खातर मरे तू किती मोठा होण्या जाता मागीर हाडे बस सर बस बालवाडी कॉमेर्स केली सर बस ओय बस 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 कोणाचो आनी भावाचो वसलो 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 म्हणून आता कित्याक वसलो जाला मय वसलो तुयचे वेळार कोणाकूय दिवपी तोंडान सुबील सायड काळजार व्हडलो हाचे काळीज ये कोणाकूय कितें दी कोणाकूय घोडियाल जाय यो आनी मार्क्स लागीं घोडियाल दी फक्त मागूंक जाय तो दिवपी सर 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 म्हाका घोड्याल जाय तुमी हिंगा मिटींग आयला पण म्हाका घोड्यालूच मेळना सर Listen. Listen. Dile babar, alın babar, gurur meğer. Goto ya doğru. Çıkma naga. Baya o tika di mata ne? ओट हेत्याचे माता हेत्याचे तू घरी हेत्यास जाई. हेत्याचे. अगर हेत्याचे नु बोट सिंबल कासोय. अरे कासो की कसला बाय मेरे कोण आहे पहिली मीटिंग कासोय टाकतीस कासोय द्यायची ला ते टाक कोणे बिलाक बिलाका बोरे बायलू ही कोणा बायलू बस ती मुली मुंची आले ती मुंची नाही सध्या कोणादो आणि बांदो ओसलो मुलीस ओसलो नाका तुझ्या वेळार कोणाकूय पावपी आपण उपाशी रावून दुसऱ्या कातार आता आणि म्हणून आता तुमच्या बघा आणि तेच सिंगराचे कांदा मॅथ्यूस खरं या बरे सराव हिस्टोरिकल माझर कोता म्याऊ म्याऊ सेला हिस्टोरिकल चुणे कोता बुक बुक उंदीर कोता चिव चिव कावळो कोता काव काव माकोड कोता उप 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 आशा किती बोलले आशा माहिती मोडे कोता अरे तू माझर मिळू नको हिस्टोरिकल सगळे काढा हिस्टोरिकल कोणताच हातातलो हा दे बरे फुडें तो बांदो आतां मिटींग बदलून फुडें वता ओ असो मनीस मातशें सुमराचो हो सुमराचोच मनीस बांदो आनी कोणाकूय खंयच्याय वेळार कितें दिवपी हाचे लागीं कालसांव मार हो कालसांव दिवपी सर म्हाका कालसा नांव आतां सोडलो म्हणटा सांग बरें सर पोतोन येयलो ते काजरा जाल्यार पोतोन येयलो रान पेडना म्हाका मान सर मान मारलो तुका मारलो
कालचा महिमा होता तो किती कोई बाहेर पाहतो मच्छाची मत आहे वोट मारे फंड 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 नाला फंड आता उडा सांगो म्हणे सिमो कासोय 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 मरे कासे कासोयचे माता नाला सोनू बरं थँक्यू तोंडूचे बोल सोडून आलाय नाला सोना किती उघडून गेली तो काय किता तू काय की माणूस अरे देवा की तुझे येईल किती आणि मुखाने कोणाला काही सांगा का मी तो ओरो येऊ मुख आणि काय ना निमान काय ना किती हा येतो ही निमान शेडी हा आणि तू तो अंडा लागतो सांगा टीचर बाकी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राणी अरे तुम्ही माझ्या राणी म्हणता ओके एक सांग बाय आणि कोण कोण म्हणतात तुका राणी मस्त डॅडी पण हांव तुका कितें म्हणून आमची खाय सगळे तू म्हाका आणलीच म्हण उपरांत परत कितें म्हणपाचें आणि थोडेच दिसांनी तू म्हाका सिमर मामी भितर वच आनी तुजो उलोवणो होमवर्क कंप्लीट कर ओके मामी बाय आमची अशी मागे वळख करते मोगान मोबाईल उलोवंक जाय आसलें सगळे चड ताका आश्रमांत कित्याक दिल्ले तर तुवें ताका आश्रमांत दितलो तुका मोग नासता ताचो इनोसेंट जॉब मारयतल्या भुरग्याक आश्रमांत दिवं तुका ताच्यो मातूय सुचोवण्यो दिसना मोगाचे बारात पाप करता आनी त्या पापाची जाप इनोसेंट जॉब मारयतल्या भुरग्याक दिवची पडटा जालें जेवलो आतां हांव न्हू तूं उलोव आगो तूं उलोवन कितें मातशें सांगतली तें म्हाका आदींच फुडें खबर आसा नको तू कांयच नको तू आणि सगळी झाडां असले सगळे रायट पण येवनच असले तू म्हाका सिला आसूं दी साडा जावन नाका म्हाका ह्या वेळार पूण ह्या वेळार हांव इतलेंच जाणा जावंक सोदता तुवें हें म्हजें घर सोडून केलें वता पळय तें तू घरा कसल्या रायचो जातच काय खावं नासुल्ले उपकार करून वच हांगा सोडले चल मातशें तुवें एक न्हेसोय आजूच ताका कम्यान नासुल्ली तुझी तू ती तुझी तू न्हय ती मोची तू मोची तुवें समजून आला ताका खोरी आवय समज ती ती एका भुरग्याक जल्म नाका पळय ती तुवें ताका हाडून बसला ते ताचे चुरचुरे करून न्हय पूण तुजे लागीं एका भुरग्याक जल्म हाडून कोण आनी तूं हॅलो हॅलो एवरीबॉडी कशा आले निफा बाय घरा उंटी आलताय शिसोरी म्हाका बाय खूप आलो सगळें बरें आमच्या घरात सगळें बरें आसा आसा बरें बाय कशा आसा बरें गो कसा एकदम बरो आसा बरं कशा सगळें बरें बरें आसा तूं वच आमकां च्या घालता ना ना त्या मागीच या बहिणी किती तुझी ही आनी म्हजी भयण छट चॅक चॅक मिस्ते नाव कितें हांव नको 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 खंयचे गांवचें म्हाका खबर ना लॉस्ट टाइम पावलो म्हाका पावलें ओय हांव आयजूच देवा आपले केस्तां पावलेला देवा वॉर्निंग दिली ना फायनल लास्ट वॉर्निंग आयज दिसा भितर म्हाका चोर मेळना जाल्यार देवा पांयां पडे ना धाडाय जीव दिता देव दिलो बिकॉज हें म्हाका फाव केलें ताणें आगो देवा पांयां पडे ना धाडाय जीव दिलो जाल्यार कितें कोणाची येतली देवाची येतली बरें आसा सारकें जिते पिले असो पण हांव मेळटा तसलो जिते पिलो मेळना राव थंय सारकी उबी सायला काणी अशी चिरूंक साम बरी येतली बेबी no but बेबी तू काजारी ओ आंकवार आंकवार गुड व्हेरी गुड हांव आंकवार नो फादर नो मदर but I have a daughter नो प्रॉब्लेम प्लीज रिवाइंड कित म्हणटे रिवाइंड म्हाका एक धूव आसा अजून तेंगे भुरगीं ना आनी हांव काचोवणागे भुरगें केसो मिलाग्री जाता हे संवसारांत नो प्रॉब्लेम एका भुरगीं मो आश्रमा कडेन या Shut up! आणि एक जाणो तू स्वस्वता असल्याचे न्हय संस्कृत
की हांव कुवार पोणार चेवडा भुरगीं जाताय रे चेवडा चड रेस्पेक्ट आसा सुण्याक पासून शी मुटलेले म्हणून ते सुण्याक सात चौधरी पोयस असो ताणें आपलो जीव दिलो सुणी म्हणते सुणीचो घरी असताय सुण्या भाशेन गोंडान ह्यार असताय ये जरा कसलो पप्पा असो काय आणि तू एक सर काढो जोय भायलो असता थंयसर तू आसा भायलो रस्त्यान राव जायना तुज्या मुजान भायर आसतना पूण तेंच्या नांवान आसा राव होय जेनिफर हे माझे बॅग व्हरून भितर येची बॅग तू हांगाच दवर. आनी पयलें म्हाका सांग हें म्हजें घर हॉटेल काय गेस्ट हावस अशें तू कित्याक म्हणटा यात जे स्कूल मेळटा घरा वचून घरात दिसता वो आमी तुका फॉर्सा म्हाका घरा पावूंक जाय जेनिफर कूल डाऊन प्लीज कूल डाऊन सर हे कित्याक आयकता तू काय नाही करू ना आणि माग बिबा करू ना माग केस बिबा करू ना हांव तुका भियो म्हळ्यार तुज्या तोंडार आनी कानाक चोट बी येता फॉदनाचो आवाज मातसो सुरवात जाता पूण तुज्या तोंडाचो आवाज चड व्हडल्या जाता चल तू आतां घरा वच वेगळ्या घरा गेलो जाल्यार वेगळ्या घरा पावतलो लेट जालो जाल्यार सुरी फाटी लागतली तुजी चल घरा वच बरोबर वैष्णव भणी तुका कितें चालू शकतालो विचार तुका जाय तें विचार ही सायला काणी येवपाची चल घरा वच घरा वच कळ्ळें म्हाका सायला काणी गेली बाय बाय चिरियो मिरियो जेनिफर सांग कितें सांग सोदताले ते म्हाका म्हजें कारण नाका जेनिफर कितें सांग हांव तुजें कांयच आयकूंक कळना म्हाका तुवें म्हजें कारण नाका दॅट्स ऑल म्हाका रावूंक घर मेळटा तुमच्या घरान येवन रावूंक ना म्हजी वस्त तुमच्या ह्या घरान आसा आनी ती म्हजी वस्त घेतल्या शिवाय हांव ह्या घरान वचोंक तयार ना दॅट्स ऑल तशें तर तुका तुजी धूव जाय होय केदी जाय येदी काय येदी सांग जावं वाऱ्याची म्हणप ना ती नावें उदकूय पिवन म्हणप ना ती ताका म्हणून हांव त्रास काडले हांवें त्रास काडले रात मदीं श्रीराम येवता का लागून ताका इथे पयलीं दिवसात पासून घास मारले तरी म्हजी गाडी रोडटले तुझे तुवें तुका नाका म्हणून ताका व्हरून आश्रमांत दिलेले हांवें ताणें ताका सभा केला हांवें ना म्हणा तुमचे त्रास तुमचे कोर्स हांवें सांगलें तुमचे सगळे रीण फारीक करून हांव तयार आसा म्हणून तुम्ही मागता तितले करून दिवंक हांव तयार आसा फकत म्हजी धूव म्हाका पळोवन दिया तुजी धूव कितें आसा सांग पळय तुका कितें तरी हांव समजता तुजी दूख तू मातशें उबी राव कारण येऊन सोयरो उचामूळ केलो दोयरो नी काळ किती जातलो ते कोण सांगो कोणकार म्हणटा आपले फोटिकली पयता पूण सोत कितें ते सांगतेले कागो एके वाटेन ते दुसरे वाटेन बाय दाखले गोकाराक ताणेन गेल्या हांव पोटिली उबो फोटकिरी आशीक लागून कसली वस्तूची कोत्ता पुजा मोना तांची बोदोल दुनिया कुरपी नानी बेसावान तुज्या आंकवार पोळार मौजा मारून फुकट म्हाका दिली सोजा दुनिया चोडून मागता भुरग्याक म्हाका तूं दी मोजा फोटकिरी आशीक लागून कसली वस्तूची कोत्ता पुजा मोना तांची बोदोल दुनिया कुरपी नानी बेसावान तुज्या आंकवार पोळार मौजा मारून फुकट म्हाका दिली सोजा दुनिया चोडून मागता भुरग्याक म्हाका तूं दी मोजा दुनिया चोडून मागता भुरग्याक म्हाका तूं दी मोजा म्हाका सांग आतां घरांत दिवस सुणी हाटल्या लागतली सुणी कोण रे सेल्फ कंट्रोल
I am under control. What about you? Out of control? पळय ह्या वेळार मातशें एक काम असलें वेळार काम आले आगो तो भेडा परवा करी नाका वेळ मुट्टो म्हाका खबर ना आनी भेडवा मुट्टे हांव केरू कोने जावं सायबा पण मुठाय ती सारी खबर देव दिवपा लागल्या ही तू दिता नाका नाक मुड पुसान दिता सांग कसो काम कितें असं तू तुवें मातशें काम करूं कोण म्हाका कसो कामू मातशें काम फकत इतलें तुगे हांव काम करता सांग म्हाका सांग कसो काम करूं जाय सांग म्हाका सांग तूं कोता हय तूं कोता वय रे तुगे एपेंडिक्स काडो आहा पोंत तुट्टले एपेंडिक्स हांव बद्दूक नाकली सांग म्हाका सांग हांव कोता काम कसो तुवें तुवें आसा वय तुमी दोगूय तुवें आसा जाल्यार एकदम हांव कोता सांग तुगे काम हांव कोता म्हाका सांग येसो काम हांवें जायत केलें आदी 1947 सांग कितें करूं जाय खूंय गेलोलो खूंय न्हू कितें केलें कांय न्हू तू कोता काम तुका तशें तें काम कितें भुरगो आहा अरे तुका अजून केस येयलें ना तूं 8 म्हयन्याचो त्या घरान सांग हांव कोता हाय बाय हाय आतां हाय एनी प्रॉब्लेम आतां उली मरे आमी हांव कोता म्हणून तुजो प्रॉब्लेम असे गावडे येयला तो हाय नयता आतां सगलें सांग म्हाका तुजो प्रॉब्लेम आय कॅन सॉल्व इट मातशें काम सेल्फ कंट्रोल नो कंट्रोल काढ दे कार्ड हांव ताका उपरांत दिता पयले रे डोंट डिस्टर्ब ओके सांग म्हाका तुजो प्रॉब्लेम एक सांग जेवण तोंड दांत जीभ पोट तू काय दिलं सगळें तू कांयच करीन जाता सगळें तू काय खायन जाता आम खायन दिसता तू येस कोमतलो कितें करून येस कोमतलो कितें करून मतलो बीक जायन मतलो वय बोंबले फुगना येतले सेल्फ कंट्रोल कितें बी खंय जाताय माई मुटाली तोकली जाते बी कोण कितें आरी गाता ते बोला बीक असते इथे अरे ह्या संवसारांत रावून कोणूच येवंक ना आयज ना जाल्यार फाल्यां सगळ्यांक मरोकूच तू पयलीं मेल्या पुरो तू पयलीं मेलो सोसा सुका आसतलो ओके पूण मरचे आदी मनशान म्हणटा ना एन्जॉय करूंक जाय सो हांव एन्जॉय करता म्हाका सांग न्ही तुजो पळय हे मनीस धोड न्हय हांवें ही पळय काळ्या आरशांची कार हाडलेली आसा तातूंत बस आनी तू म्हाका तुजो प्रॉब्लेम सांग ओके हे मनीस दोड न्हू कम ऑन लेट्स गो दोड अरे तुझे जिबे उर जायन मतलो पाळ पळो तोंड मुजे चल मरे जिते पीड तो घेवन गेलो आम उरले म्हणून कितें केलना तेणें केलना तो थिंग काड दीस आसलो काड जिते पीड तो घेवन गेलो खंय वचून शुक्लो पीड येता हाय बॉस हांव तुका रावता गो बाय ए तू न्हू हांव तुका रावतालो हांव रावतालो तू रावतालो तू मुठा मरे आता ते घोस ना आकार ना ते गेले विनागरिकान खावपा जाय म्हणून ना ग बाय हांव तुका रावतालो हाय डार्लिंग या कित करतलो आनी हे सगळें कोण अरे हे आमच्या गावचे कावळे बरे क्या खूप वाड मातायते आम गावले ती कोण कोगुडू आणि वो मुणकुट कोण मुनकुट तो म्हणजे साखराने ता गो चला यार एक बगले बोला पाज ना जिते पिडो तो घेवन गेला काट दितो सुकलो पिडो गो घेवन गेलो आता आम कितें करपाचें सुकलोय पिडना जितेलोय पिडना कितें जालें गे मुगे काम कोताय रे बाय चल भितर वच आनी डॅडीक जेवण कापून तू आतांच म्हणटलें न्ही तुज्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून रावली मामी येतलो तो हात धुता आसतलो मामी हांव तुका कितें विचारूंक सोदता विचारल्यार जाता मामी विचार बाय कितें विचारूंक सोदतालें मामी तुमच्या डॅडीची कितें जाला आदले भाशेन तुमी एकामेका लागीं सारकी उलयनात हाचें कारण कितें म्हज्या जाणा जावंक जाता मामी बाय तुका दिसला आसलें आमी दोगांय एकामेकांनी उलयतात म्हणून पूण आमी उलयतात म्हजी कुळी आमी आतां आमकां देवाक भास दिली सुखान तशी दुकान आमी वाडून घेतली म्हणून एकामेकाचो सांगत आमी मोल पासून सोडची ना कस्टमरां देव मुखार तारी सगळींच वाचतात न्ही मामी ओय बाय पूण सगळींच पिलेली वास कित्याक सांबाळिनात मोर पासून बाय लोकांची आमकां पडत ना आमी आमचो घराबो सांबाळूंक जाय आनी तूं आमची एकटीच मोगाची धूव म्हणटोस तुकाय मोग आसा आमचो घराबो सांबाळूंक घराबो सांबाळू वय तर पूण आमचो घराबो सांबाळून वेलफेर आमचे सुखी आनी मोगाची गडबड साऱ्यांत वरी कितें कांयच सांगना बाय पुची दुई तूं रडो नाका सुसेगाद सगळें सारकें जातलें तूं भिये नाका म्हाका भिरांत दिसता मामी तूं आनी डॅडी तगाय सवडोन हांव तुमचे सोक्षिणी पयस जायत म्हणोन म्हाका तूं डॅडी जाय मामी बाय तशें कांयच जावना पुची दुई तूं रडो नाका चल तूं जेवंक स्टार्ट कर
डॅडी येतो चल बाय चल जाऊया बघायला यायचं मास प्लीज चल सॅटिस्फॅक्शन कम जेनिफा पॅन तू गेला हांव नको पॅन 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 जेनिफा तुवें आपोवंक ना जो ताका जेवणाक आपोवंक आमगे ताची सर्विदर पूण ती आमची सोयली पासून कोणागेर रावली जाल्यार 2 ते 3 दीस रावन परत येता पूण ती आमचे कोलेस्ट्रॉल आसना आजून पासून आमगे आसा शी लॉस पासून जेनिफा प्लीज प्लीज बाय आसा कितें उलयता चिंतूच तुवें चल आपोय नाका जो हांव आनी ताका आपोय नो वे बाय चल पॅन पार्टी वचून जेवता कोलेस्ट्रॉल कोणाक भूक लागली जाल्यार येतले ते आनी ते कितें ल्हान भुरगे आसा खबर ना ताका जेवणाचो वेळ जालो म्हणून आनी ल्हान भुरगे जाल्यार कोणाक दूध दितू ताका जेनिफा प्लीज कूल डाऊन नो वे ओके ओके तुम्ही आपोय नाका हांव सांगता बाय बाय खबर ना तुका जेवणाचो वेळ जालो म्हणून जाणा असली हो पण तू येवंक ना म्हणून तुजीच वाट पळयताली फुडें म्हाका रावपाची गरज ना जेवणाचो वेळ जालो जेवंक जाता तुज्यान म्हजी मामीचे शिंकला ते म्हजी मामी आपल्या घरकाराक येवंक कितलोय पासून वेळ जालो जाल्यार तिका रावताली खंयची येवं जाल्यार तो तुजो जेनिफा प्लीज फॉर गॉड सेक चलो जेव कामेस कर तुमी जेवण ते जेवण चल बाय उठ विजय म्हाका दिसता म्हाका लागून तुमच्या गो बायलांमध्ये फूट पडटाशी म्हणून देखून हांवें चिंतला आयजूच म्हजें घरा वचोन म्हाका लागून तुमच्या घरा बेरान तुमच्या एकवटार फूट पडलेली हांव आयजूच म्हजें घरा वेता विजय थँक्यू पॅन थँक्यू व्हेरी मच पूण विजय म्हजी तूं पॅन हांव जाणा ती तुजी तूं पूण जितलो तुका हवक आसा तिचेर तितलो म्हाका आसा तूं जाणा हांव तिचो खरो बापूय म्हणून पूण तुमकां फुडाराक भुरगें जल्म येता विजय हांवें चिंतलां हांव केन्नाच काजार जावचें ना म्हणून देखून प्लीज विजय म्हजी तूं म्हाका परत दी प्लीज तुका जाय जाल्यार परत कासासून एका भुरग्याक सोमात हाडूंक जाता तुज्या पूण आमच्या कडेच्यान आनी भुरगें केन्नाच जल्मचें ना म्हजी गोरकार हांवें बेजार आसतना तिका एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटा वरवीं एका भुरग्याक जल्मात हाडपाची तिची तेणें सोंपली पूण म्हज्यान ताचे कितें जियेंक जावचें ना विजय जाता तुज्यान ताच्या वेळेर जेव कारण ताका जल्मात हाडून तुजो रस्तो साफ करूंक जाय देखून ताका सुळो आश्रमांत तूं गेलेलें न्हय ताच्या वेळेर एक्सिडेंट जिवीत जियेलें तूं पूण म्हजे घरकांनी एक मिनूत ताच्या वेळेर रावंक सांगचें ना हे दिशी हाडलेलें ताका हे दिशी हाडलेलें प्लीज मॅम हे म्हजे दोन हात सोडा तुजे लागीं मागता म्हजी तूं म्हाका दी तूं परत काजार जाव प्लीज मॅम नो प्लीज मॅम ह्या वेळार हांव कितें करूं तेच म्हाका समजना ह्या वेळार कितें करूं तेच म्हाका समजना बाय बाय तूं म्हजें तें होय डॅडी आयकय हांवें सगळी म्हजी खबर तुम्ही उलयताना हांव पोस्टेली डॅडी ना बाय बाय तूं बस केलो म्हजें तें तूं म्हजें कास रगताची तूं बाय तूं म्हजें कास रगताची तूं बाय बाय हांव तुजो डॅडी बाय बाय हांव तुजो डॅडी बाय मामी हांव तुजी बाबी म्हजी दी राम म्हाका म्हज्या डॅडीच्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाय सांग डॅडी म्हजी खरी मामी कोण बाय बाय तुजी गोरी मम्मी जावन आसा बाय हाय एवरीबॉडी थँक गॉड सगळी उगीच रावलीशी नो एंट्री आसतना एंट्री मारल्या कितें हांवें ना ना बऱ्या वेळार एंट्री मारली तुवें यो तुमी उलयता हांव रोखडोच आयलो तुमी उलय चल बाय चल तिकडे आनी योग्य तूं हीच वाटेर पासर जातालो कितें ना 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 आयज हांव तुमगेरूच म्हणून आयलो आनी अदीक करून तुका मेळोंक आयलो आमगेर आनी म्हाका मेळोन होय म्हाका मेळोन कितें सांगूंक सोदतालो तर तूं सांगूंक म्हणून आयलो पूण तुमचो दोगांयचोय मोग पळोवन म्हाका सांगूंक नाका दिसता कारण म्हाका नाका तुमचो दोगांयचोय मोग
सरी तू सांग काय ते सॉत जाल्यारच तू म्हाका सांग आणि फोट जाल्यार ते सांगना सर पळोवन गेल्यार जाता सो ते सांगू काय ना सॉते होय सर कितें ते पेन मेंडोन्सा वखूता रोय तू ताका होय सद्या ते तुमगेरूच रावता सद्या होय विजय तुजो घर काय म्हाका एक सांग पेम ताचें कोण ताचे स्कूलमेट स्कूलमेट एक स्कूलमेट ताचे स्कूलमेटा काढून आपल्या घरात दवरता आनी ताची गोरकार ताका कांयच म्हणना अशें जावन येता तुका दिसना तांचे दोगांचे मदें कितेंय तरी पूण आसा म्हणून युके तू म्हाका कितें सांगता हांव तुजें कांयच समजूंक ना देखूनच तुका समजावंक कळला पूण म्हजें नांव तुज्या तोंडार येवंक उपकारना सरी तू सांगता ते सॉत जाल्यार तुजें नांव म्हज्या तोंडार केन्नाच येवचें ना तशें तूं आयक एक मिनिट हांव म्हजो गोरकार खंय आसा तो पळोवन येता ओके सॉप कितें ताका गमतोच ते ताका जरूर सोडटले पूण हांव चिंतलो ते म्हजें जातलें म्हाका ते लायक करतले कित्याक हांव सोत उलोवपी मनीस म्हूण हांव उदार काळ जाचो म्हणून युके सांग कितें सांगूंक सोदतालो तशें तूं राय हे तू म्हाका सांगता ते सॉत चोरी तो तुका दुबा लागता जाल्यार न्हय तूंच तांचे लागीं विचार पूण म्हजें नांव तुज्या तोंडार गेला काय समजलें न्हय आनी गरज पडली जाल्यार तूं म्हाका रोखडोच फोन कर हें घे म्हजें कार्ड आसा तुजें कार्ड पळोवचें लागीं नंबर जाणा हांव तुजो 9822334455 न्हय रायट रावतलो हांव तुज्या फोनाक करतलें न्ही म्हाका फोन शुअर गुड गुरु 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 फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर Lawrence. फिफ्थ गियर ह्या संवसारांत केन्नाच कोणेनूच कोणाकूच बरें करप होय सेवन्थ गियर दुसऱ्याक तूं कितलेंय बरें कर एथ गियर नेमणे तुजे फाटीर येताच नाइन्थ गियर टेन्थ गियर अरे हांव तुका सांगता तुका म्हाका होय तुका सांगता कितें सांगितलं कोणाकूच केन्नाच कोणेनूच बरें करप न्हय दुसऱ्याक तूं कितलेंय बरें कर निमणे तुजे फाटीर येताच म्हाका कितें सांगत तूं गियर चुकयली ती मुगेली नो मेजलो न्ही चुकत म्हाका उरलें की तूं काय म्हूण कोणे कोणा पावप न्हू कोणे कोणाकूच पावप न्हय कोणे कोणा हेल्प करप न्हू करप न्हय रे शुअर आहा तूं शुअर 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 हें सांगत तें सारकें शुअर शुअर 100% 100% लॉक करूं कर लॉक जाल्यार तूं फाल्यां मेलो आनी तुगे मोणें घराको आहा आनी तुगे मोणें कोण व्हरपाचें शिंपरी तुगे मोणें कोण होंड काण पुरपाचें तूं काश्यां कोण हाडपाचो तुका न्हेसोवपाक कोणें तुगे मोड्याक आनी जरी तो तूं मेलो हाड काण आसना तुजी हाड कोणी काडपाची अरे फोणान घालपाचें काम पेद्याचें अरे पेदी हुंय मेळटा आजकाल इगोजी मुसान सांगिस्ताना ते वयले अंडा गुंडा तांडा पाणी उट्टा मारी होग नोडी फर्मांगुडी हा पळय तशेंच जाल्यार तुवें म्हजें एक काम करचें पडटलें कितें पळय हांव मेलो म्हणटूच म्हाका जाय तुवें व्हरोन म्हाका फोणान घातलेलो हय मुज्यान नाजो मुगली कोडगी म्हाका मोव मेळना ओय मुगली कूड म्हाका जोड जाल्यार तुगे कूड ओडीत ओडीत कोण वतलो हांवें मुगे कूड मुको सोसूं जायना म्हणून तूं जाणा कितें कितें केलें केलें? मुजी कूड हांवें मोत्री जेएमसी डोनेट केल्या जेमसीन होय गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तांकां सांगिलां हांवें कातोऱ्याय चिऱ्याय होड्याय मोड्याय पूण भुरग्यांक दोतोर जावपा शिकय बरें चिंतलां बरें चिंतलां ओच सिमा येता तेका विचार अरे सिमो म्हाका एक सांग एक न्हू तूं मुको 10 इंचारी हांव सांगत तुका पळय हांव मेलो म्हणटूच हय हय म्हाका जाय हा तुवें व्हरोन हय म्हाका फोणान घातलेलो हांव पेदो ना हांव पेदो रे हांव पेदो पूण हांव तुका फारीक करता न्हय पेदो मोतरीची ना ना आतां फारीक करता आतां फारीक करता पळय मेलो म्हणटूच काशांव तुवें हाडूंक जाय ओके काशा फोण तुवें काडूंक जाय फोणान व्हरोन तुवें घालूंक जाय ओके आनी फोण्याच्या वेल्यान माती पासून तुवेंनूच घालूंक जाय माती हय म्हयन्या मीस जातरी तुवें होंडाचे होरीस तुवें घालपाक जाय हय हय आनी हे सगल्या तुज्या कामाक न्हय हय हांव तुका 50 50 रुपये ना 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 50,000 दितलो 1000
किती म्हणा 50,000 ते तुम्ही म्हाका पयलीं कित्याक सांगना 50,000 तुका न्हू होणार आख्खे तुगे फॅमिली होणार आख्खे तुगे फॅमिली होणार बाबा पहिले म्हाका सांगलोले सांगता 50,000 मोडे म्हाका पावले तर म्हाका सांगलोले पहिले म्हाका सांगलोले पयले 50,000 तू म्हाका पावलो अरे तुम्ही झोपटात कित्याक तू खोणा घालूंक 50,000 पावले मोडे तुगेले हांव तुझी मरण एश कोण कोता की 3 बँड लायता 3 बँडां? होय एक दिल्लीचे ब्लॅक स्लेट 2 गोंयची बिग कंट्री बँड आनी सिंडिकेट किती आजूय रे ते नाचोन तुगेले मोडे होणा मी तो ती भेणा काजारा काय डॅन्साक वाजतात मोड्याक वता तू 50,000 कोता हांव तुझे मरण 40,000 कोता 40,000 40,000 ओनली ते गोंयकार मार हाताय ते कुल्ले भाशेक म्हाका ओडूंक लागताय अरे हांव वयर चट्टिंगा हा तुवें म्हाका देवपाक कॉमेस केलो 40,000 तू 40 सांगता होय हांव 30 सांगता 30,000 शुअर 30,000 पूण बँड लायतलो कोंकणे 1,000 लायताय ते कोंकण्याचे बँड बेरे 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 तुगे मोडीचे सरपा भाशेन तेरे रे बेरे 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 सरपा भाशेन नाचत नाचत होणा वयतले ती सांग कोता होय हांव तुझे मरण 20 कोता 20,000 मध्ये होय 20,000 ओनली 20,000 शुअर एक सांग तुगे पाय पयलो पाडकारा कित्याक तू चोडो एकदम बरो हा मरे रोकडो चोट मरतो मुझे 20,000 20,000 कोता होय 10,000 कोता मोडे किती 10,000 पूण बँड ना 10,000 10,000 पण 10,000 मध्ये जाते ना माझे मरण 5,000 कोता मरे बाबा 5,000 कोता 5,000 ओनली सारको कंप्लीट फोडा गान ओयल्या फुल गा तू रेडी पण माझे मरण मातशे ओरात जाऊन वरात इतुले वरात कोता लोक तुगे मरण चालू आसतना तुगे मरण चलता आसतना तुका पुंता आसतना लोक म्हटले अरे गांवचो राजा मेला अरे इंडिया प्रायम मिनिस्टर मेला गोंयचे सीएम इतू वरात कोता अरे अगो तू म्हाका गेली मरणा डेट सांग मरणाची डेट पहिले हे घे हे घे 5,000 थँक्यू आणि मरणाची डेट तुका सांग डेट हे घे माझे कार्ड कार्ड and just dial 982233 55. ओके Bye bye. बाय बाय सी यू एट मरण हे नंबराचे मतो तो अगो ताका फोन करपाचो विचारपाचो बाबा केदा मोता मरण रेडी आमच्या पोटाच्या पाय पाय नव्हता, होय. 5,000 मरण जाता अरे 5,000 हिंगा पोके चाय का शेना कशा हुंयसो येतलो अरे तुमका कोण सांगला तो मुत्री हांव त्या पुतलोच म्हणून तुका म्हणजे आता कोण सांगू वयतालो बाबा तुका फुला ओ कोण आयलो म्हणून दोगरा रे तू अरे तो मुत्री न्हू ताका पुरपाना ताका ओर झाडा लागोयता मुये हाच्या कितें फावो कोळा वयपणाचो सागो आमचे पिसला ते शुडोनिया मारून खुरपेचो दागो कित्याक बाय तूं इतलें रावलाय पळय येवन ये तुजे मामीचे माडेर बस काळजाक दुखसा तुज जिवाक जाता आवस आळीच काळजा ते कोणोत म्याक दादू कित्याक बाय तूं इतलें रावलाय पळय येवन ये तुजे मामीचे माडेर बस काळजाक दुखसा तुज जिवाक जाता आवस आळीच काळजा ते कोणोत म्याक
चड पोटोकूच वचोन भुरगीं खबरो कोतात तेन्ना वोगेच रावतालो सोन सगळी सावली दोरी वत नासतना वेता पासोन आपले तेच गांवचें दुसऱ्याचे वचेनूय झुजोन कित्याक पांय दुखाच्यो कोता सोरी आदारा गांवासा तुजी मामी कोरी आपले न्हय ते व्हरो नाका करून चोरी हांव पातकीन तूं जावंक सोदिना तयाक वार मोरी कित्याक पांय दुखाच्यो कोता सोरी आदारा गांवासा तुजी मामी कोरी आपले न्हय ते व्हरो नाका करून चोरी हांव पातकीन तूं जावंक सोदिना तयाक वार मोरी विजय हांव तुजी काळजांतल्यान उपकारी हांव तुजी कोणूच न्हय आसतना बसून इतले दीस तुवें म्हाका तुज्या गालार रावंक आसरो दिलो देखून कितें म्हटलें तुवें कोणूच न्हय आसतना वय या वेळार तुजी उतरां आयकून म्हाका ती सोशें चोगळास तो सोसो आपले दोळे कान हाडटा आनी सद्दां आपल्याक कोणूच पडना तेच पळी आयज तुमी दोगांय म्हाका फटयता हांव सगळ्या तूं ताचे भोगी म्हणून आनी सिमील तूं म्हणून तुमची होय विजय सगळी खबर आसा म्हाका पूण ह्या वेळार तुजी लागी इतलीच मागता म्हजी न्हय म्हजी सुशीली दोशी करूं नाका ताचे कडेन म्हजे संवसारान एकूय विरोध रावंक जावची ना हांवें ताका चोलमार हाडूंक दाखयली पूण एक आवय भुरग्याक चोलमार हाडून मोग दिता त्या बरोबर ती मोग हांवें दिला ताका तुवें ताका खूब तुजो मोग दिला शें दूद देवन व्हडोवंक लागली तुवें ताका आया तूं ताका वळखायला न्हय तुवें ताका तुजें दूद दिवन वाडयला पूण हांवें सोगलो नाल्यार देखून तुका मेळ्ळें न्हय पूण तुका नाका म्हणून तुवें व्हरून ताका आश्रमांत दिलेली हांवें हाडून ताचो सांबाळ केलो आता मशरूम गिरो प्लीज विजय विजय तुका कितें सोंसना या वेळार कोणाक समजूचे हर कोणाक समजावचे तें म्हाका समजना पे पावसाळ्यात ती तुझी तूं म्हणून पूण तूं काजर जाली जाल्यार तुका परत भुरगीं सांगता पूण म्हाका केन्नाच सांग मातशें प्लीज पे हांवें चिंतलें हांव केन्नाच काजर जावचें ना म्हणून आनी ह्या वेळार हांव तुजें कितेंच आयकूंक जायना आनी जरी तर बरें कशें तूं म्हजें तुवें गिना जाल्यार तर हांव कशें व्हरून जायते हांव बेस बरें जालें राव म्हाका लागून तुवें निजें त्रास करची गरज ना म्हाका सन्मान धाडून तुवें त्रास केले कितलेंच पुरो बाय हे तूं उलयता म्हजी न्हय सत्तेच उलयता हांव पूण नको पूण आयकोन जायना एक भुरग्याक सन्मान धाडून तिच्यावय खूब त्रास पडटात म्हणून आनी ते त्रास तिणें काडल्यात वय काय वय हांवें ते त्रास काडले मागीर तुका सन्मान काडूंक हांवें ते त्रास काडले हांवें काडिल्ली त्रास वचून हे सगळें तूं विसरलें म्हजी न्हय हे तुजे मामीक तूं विसरलें हांवें सांगलां न्हय हांव तुमचें सगळें एक घडी करून पळयलें आसा म्हणून घे इब्राहिमचे घे तुवें दसपासून कितले गडू पडल्यात ते सगळे तुमचे गडू वसूल करात घे म्हजी लागीं तिचे हांव त्या कोणा लागून दिवंक जाय ती हे बाय आतां म्हाका एक सांग तिच्या आवयचो मोग तिचे त्रास गोश्ट त्या दुर्वान फारीक करूंक जाता वय बाय वय आयज काल गडू वसून जाल्यार तुज्या संवसारान कितेंय करूंक जाता बाय तशें तो